करताली पळय तेन्ना संतोष आहलो तिच्या तोंडार. शी वॉज प्रिचिंग विथ ऑल जॉय. It does not come to me naturally because I work in the police department. So I have a serious look. But I have joy inside of me. And that is why I am over here, to share that same joy with you all. तोच संतोष तुमच्या बारी देवाचो वांटपाक हांव येयला. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणटकूच आमी आतां टंग्सान आमी प्रे केला, अन्न भाशेन आमी प्रे केला, विचित भाशेन आमी प्रे केला. पूण हांव स्टार्ट करता पळय तेन्ना हालेलुया म्हणून स्टार्ट करता. कित्याक ह्या देवान म्हाका सांगलां म्हणटकूच एकूच मिनट, 1 minute we will sing this song. Only 1 minute. Hallelujah. Little slow, little slow. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. तुमच्या शेजाऱ्याक सांगा. Tell your neighbor, I am happy to have you over here. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. धाकटुले मागणे करता मागीर बसा तुमी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. मोगाळ बाप तूं आमचो. इतको तुवें आमचो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें ह्या संवसारान धाडलोय. जेजू क्रिस्ता तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तूं आमचो सोमी दोनी आमचो सरवंडार. आमच्या खातीर तूं खुर्सार गेलोय. तुजो मोग तुवें त्या खुर्सा वयल्यान आमकां दाखयलोय. आनी तुज्या मोगान आमी सारकी रोमलेली आसा. कित्याक तुजो मोग आमी चाखला जेजू. आनी तूं बापाय लागीं गेलोय आनी आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिलोय. इतको तुवें आमचो मोग केलोय. तुजो आत्मो आमच्या भितर धाडून दिलोय. आनी पवित्र आत्म्या हो वेळ तुजो जावन आसा. कित्याक जेजूची मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्या तूं चलयताय. आनी ह्या वेळार म्हाज्या तोंडांतली म्हाजी उतरां न्हू पवित्र आत्म्या, ही तुजी उतरां जावनी. आनी तुजे परिचयचे ओत्मीक कान तेंचे ओपन कर. ओत्मीक दोळे तेंचे ओपन कर की हे देवाचें उतर तेंच्या बरें मातयेन वचोनी, बऱ्या काळजान वचोनी. आनी सगलो नेर जो तेंच्या काळजान आहा, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हो सगलो नेर काडून उडयतात. आमी कोणाक बोगसूंक ना. ह्या वेळार आमी बोगशिता जेजू. आमी बोगसणे मागता. तुवें आमकां बोगशिल्लें, पूण आमी जायत्या जाणांक बोगसूंक ना. आनी जायत्या जाणांनी आमकां बोगसूंक ना. आमी बोगसणे मागता जेजू. आनी आमची मागणी सगळी तूं आयकताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता.
या मागणे कोता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमेन. बसा भाव भयणानो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. भाव भयणानो, आयज टॉपीक घेता हांव जेजू क्रिस्तान कोण. हू एम आय इन क्रायस्ट. Very important to know who I am in Christ. I know in the physical I am a man. I am born. I have a birth certificate. And the birth certificate tells me my identity on this earth. I have a Aadhaar card. And this Aadhaar card is used everywhere. But what is my identity in Christ? माझी आयडेंटिटी जेजू क्रिस्तान कितें. जशी ह्या संवसारान माझी आयडेंटिटी आहा, हांव एक दादलो मनीस, ह्या संवसारान म्हजो जल्म जाला आनी म्हाजेशीन बर्थ सर्टिफिकेट आहा, आनी बर्थ सर्टिफिकेट आहा म्हणून म्हाजेशीन आधार कार्डूय आहा, आनी म्हाका फॅसिलिटी ह्या भारत देशाच्यो आमकां मेवता. तोहेत म्हाजेशीन बर्थ सर्टिफिकेट आहा स्वर्गा वयली, पूण ती आमकां खबर ना. जेन्ना खबर ना तेन्ना कितें जाता भाव भयणानो. खबर ना तें तुजें जायना. म्हणटकच आमकां खबर आसपाक जाय हांव जेजू क्रिस्तान कोण. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान चल्लो तेन्ना ताणें आपणाची आयडेंटिटी सांगली. 7 स्टेटमेंट केले ताणें. जेजून 7 स्टेटमेंट्स केले. आय एम द ब्रेड. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Scripture तुम्ही बरोवन घेतात नाल्या. I am the bread of life. John 6:35. I am means statement. हांव जावन आसा जिवो उणो. John 6:35. Second, I am the light of the world. हांव जावन आसा तो उजवाड ह्या संवसाराचो. John 8:12. Third, I am the door. हांव जावन आसा तें दार. आनी एकूच दार आसा भाव भयणानो. आनी ह्या एका दारांतल्यान आमकां देवा लागीं वचपाक जाय. 10 दारांनान. देवाच्या राज्यान वचपाक एक दार आनी देंवसाराच्या राज्यान वचपाक एक दार. प्रेज गॉड. सोदपाक आनी त्रास ना. 2 दार आहा, सोदपाक आनी त्रास ना. इजिली वचोंक शकताय तूं. त्रास ना न्हू सोदपाक. 2 दार आहात. उज्यान गेल्यार देवा सायडीन, दायान गेल्यार देंवसारा सायडीन. मागीर तिसरो चवथो आय एम द गुड शेपर्ड. ओके. John 10:9. John 10:9. चवथो आय एम द गुड शेपर्ड. John 10:11 आनी John 10:14 पुतून तेत बरयलेलें आसा. आय एम द गुड शेपर्ड. शेपर्ड म्हटल्यार कोण? गवडी. गवड्याचें काम कितें आसता? आनी मेंढराचो कॅरेक्टर जाणान तुमी मेंढराचो. यू नो द कॅरेक्टर ऑफ अ शीप. दे फॉलो ओनली द शेपर्ड. दे कांट कम होम ऑन देयर ओन. They can't come home on their own. No matter how many years they go in that route, but still they don't understand. That is the character of a sheep. We are the sheep. No matter how many years we live over here, but we forget that Jesus is the shepherd. And we have to follow him. आनीक कोण दिसती पडलो बरो? बरें घातला शर्ट पॅन्ट, बरें मास्कटी आहा,
तेज्या फाटल्यान धांवले. हो बरो पयशेकार, एका थोडे दीस एका खावया. कितें जाता? वी लूज ट्रॅक. सो वी हॅव टू बी आफ्टर द गुड शेपर्ड. Then the fifth statement, I am the resurrection and the life. John 11:25. I am the resurrection and the life. John 11:25. आनीक जिवीत दिवपी कोण आहा? जिवीत आनी सुबाम जिवीत दिवपी आनीक कोण आहा? केन्नाय तुमकां सैतान कितें सांगता न्हू तेका विचारा. उलयता तुमचेशीन सैतान? उलयता न्हू, तेन्ना विचारा तेका तुवें कितके जाणांक जोलोम दिलाय काय म्हणून. बिकॉज ही कांट गिव लायफ. He can't give life. He has not given birth to anyone. We are children of God. Because God is the creator. He has the creative power. Satan does not have the creative power. He comes to steal, kill and destroy. सैतान कितें जाता? चोरपाक. देवाचें तें चोरून वता, तेजीशीन कांय करूंक जायना. He does not have the power. Praise God. मागीर पावर ना तेजे सायडीन धांवपाचें काय पावर आहा पळय तेजे सायडीन धांवपाचें. काल सिस्टर शिकयताली खंय पावर आहा पळय तो पावर आहा पळय ते सायडीन धांवपाचें. आमी धांवतात कावूक आहा पळय थंयचो रुजवाड सोडून. प्रेज गॉड. आमी धांवता म्हणजे हांवूय पयलो धांवतालो. ताका लागून आमी म्हणटा. नाजाल्यार तुमी चिंतशात ना हो जल्मला पळय तेन्नाच्यान देवात फाटल्यान धांवतालो. सगळे धांवन मागीर देवा फाटल्यान धांवता. प्रेज गॉड. हालेलुया. I am the way, the truth and the life. John 14:6. I am the way, the truth and the life. हांव जावन आसा ती वाट, सोत आनी जिवीत. एकूच वाट भावा भयणांनो. There is only one way, there is only one door. Jesus is the truth. There is no other truth. जेजूजान आसा सोत आनी दुसरें सोत ना. सैतान तुका कितें सांगोंक पूण जेजूजान आसा सोत. तो the Bible says he is the prince of lies. He tells you only lies. सो तेजे फोटी आयकपाच्यो गरज ना भावा भयणांनो. आनी लास्ट स्टेटमेंट, I am the wine. John 15:1. Actually, John 15 is entire I am the wine. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, आमी ही देवाची आयडेंटिटी आमी पळयली, जेजू क्रिस्ताची आयडेंटिटी. ही तेणें उलयल्यान ती उतरां. आनी आमकां खबर आहा तो सर्गीच्या बापायचो एकलोत पूत म्हणून मालगडो. ही इज द beloved son of God the Father. That is why he is called God the Son. And the third one is God the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. You all are happy, no? You all started getting sad. I will call Sister Anisha because she can keep you all happy. She has a good smile. So she will keep you all happy. You all tell me you're running out of joy, I'll call her. You all don't have to become police because I am police. You all carry her joy because she gives good joy. I saw it yesterday. I was watching her preaching yesterday. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So be joyful. Even when you are listening, be joyful. I might get serious, but you don't get serious. Praise God. So, Jesus made statement. I am is a statement. I am is a statement. I am saying, I am. You don't know who I am? You don't know who I am? झगडी जाता पळय तेन्ना आमी उजार करता न्हू. कोण तो हकोनाय म्हाका?
तूं जाणा हांव कोंडो हे आमी उजार करता न्हू तो देव म्हणटा आय एम नाव हू आय एम इन क्रायस्ट माय आयडेंटिटी इन क्रायस्ट नाव आय नो हू आय एम but now I have to know who I am in Christ so that I have a better understanding of what I carry along with me. म्हाका खबर आसपाक जाय जेजू क्रिस्तान येयल्या उपरांत म्हाका कितें मेवता. What do I receive when I am in Christ? कितें आहा न्हू सगळ्यान व्हरता देवाची भुरगीं जाल्या उपरांत बेनिफिट्सूय आसपाक जाय न्हू म्हणटकूच ह्यो बेनिफिट्स आमी पळोवया. फर्स्ट आय एम अ बॉर्न अगेन. In Christ, I am born again. You can be born again only in Christ. And there was a question just now. Sister Jocelyn, somebody came and asked Sister Jocelyn, what is born again? So, now the answer is to all of you all. That day I had told a little bit, but today I will tell you what God revealed to me when I was reading the Word of God. So let's go to Adam. Let's see how Adam was born. Praise God. How was Adam born? How was Adam born? No, there are no wrong answers over here, so don't be scared. In the Bible class, there are never wrong answers. That is a good thing. So you can be wrong, still you will get 100 marks. Your paper will be 100 upon 100. No, it's not classroom of the school. This is a Bible school, where even if you are wrong, you still get 100% because it is grace. Because it is grace, you still get 100. You are never wrong. So don't think that no, arey, they will say I am wrong. No, you are not wrong. I am correcting the papers. I will give you 100. I promise that. हांव तुमी रॉंगूय म्हटल्यार हांव म्हणटलो ना 100 घाल ताका. Praise God. Sister Anisha, you will correct the papers. ताका सांगता 100 तुमकां सगळ्यांक. Praise God. So all those who are sitting on that table will correct the papers. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we'll go to 1 Peter 1:23. See, there will be many revelation on born again. There are many revelations on born again. But this is what God told me. This is what God told me. Being born again, not of corruptible seed, but of an incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. 1 Peter 1:23. कोंकणीन कोणाशी आहा बायबल? कोंकणी बायबल कोणाशी आहा? नाल्यार कोंकणीन वाच. ना जाल्यार हांव मागीर इंग्लीश टू कोंकणी न्हू इजी. नवें जिवीत आमकां कशें मेवता? आमी जेन्ना पयलीं ह्या संवसारान येता तेन्ना आवयच्या कुशव्यान सावन भायर सरता. कोण आहा आनीक दुसरे वाटेन येयला पळय तो कुशवेन आवयच्या कुशव्यान सावन भायर सरोंक ना कोण आहा? एकलो कोण आहा हांगर? ना न्हू, सगळीं आवयच्या कुशव्यान सावन भायर येयल्यात न्हू. आतां हांव कोणाच्या कुशव्यान सावन भायर येयलो? आतां हांव कोणाच्या कुशव्यान सावन भायर येयलो? कोणाच्या ना.
So we will go to Genesis. Konkani. Adam, it's okay. We'll go to Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image after our likeness. Itkyat vasav. God said, let us make man in our image after our likeness. Kide uzar kele? Kide uzar kele? Let us make munche incorruptible word devan uzar kele. Devache utar kile munta 1 Peter 1:23. We are not born of the corruptible seed, but born of the incorruptible seed, the word of God. कोणाचे उतर हे देवाचे इनकरप्टेबल. तेणें पयलो उलयलो पयलो माती एकठांय करूंक ना, मागीर बसोंक ना. ते हितून पळय 2:7 आमकां सांगता ही फॉर्म्ड फ्रॉम द ही टूक अ कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन आफ्टर वॉट ही स्पोक, बट फर्स्ट ही स्पोक. पयलो देव उलयलो. कितें उलयलो? लेट अस मेक मॅन म्हणजे द इनकरप्टेबल वर्ड. सो एडम वॉज बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल वर्ड. लेट्स गो टू जीसस. हाउ वॉज जीसस बॉर्न? ओके, नो, बिफोर दैट लेट्स गो टू जेनेसिस 1:28. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Okay, God told whom? Men. I give you dominion, authority, ownership, stewardship of the earth. आपूण दिता तुमकां वो अधिकार दिता बरो चाकोर जावपाक ह्या धर्तेचो आनी मल्टिप्लाय जावपाक दादलो आनी बायल जाय. यू रिक्वायर सीड. सो एवरीथींग दॅट गॉड क्रिएटेड इन सीड. आनी देवाचें उतरूय जावन आसा सीड. सो फर्स्ट एडम वॉज born of the seed, the word of God. पयलो आदाव जल्मलो देवाच्या उतरान. करेक्ट? कन्फ्युजन कितें आहा? आदाव देवाच्या उतरान जल्मलो. Because the word of God is a seed. And everything thereafter, he said, shall come through the seed. Everything thereafter shall come through the seed. Now God has made a system. देवान ही सिस्टम केली. बियेन्सान येतले म्हणटो जेजूक सिस्टम दवरपाक जाय. ही कॅनॉट बीट हिज सिस्टम. यू सी, गॉड कॅनॉट बीट हिज सिस्टम. आतां देवान आपणाचें उतर दवरपाक जाय. तेणेनूय कित्याक कुशव्यांसानूच येवचो पडलो. अदरवायज ही कूड हॅव चोजन एनी अदर वे. वाय ही डिडंट चूज एनी अदर वे? Because he made a system. If he breaks his law, heaven and earth will pass away. One mistake, one wrong, heaven and earth will pass away. So he has to obey his system. So what he had to do? He had to be born of a woman. कळटा तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता तें? हे बॉर्न अगेनाचें कन्फ्युजन खूब आहा भाव भयणांनो. जायतीं जाणां म्हणटा आनी खूब हांव कोणाच्या आड उलयना भाव भयणांनो, हांव अंडरस्टँडिंगाक सांगता. सगळीं जाणां म्हणटात, डिफरंट डिनॉमिनेशन ऑल्सो से द सेम थिंग. यू कम टू नो यू आर बॉर्न अगेन बाय द फ्रुट्स. Not because you had a dip into the sea or you had been baptized. It is
by being born of the word. And I'll come to that point. आमकां कितें दिसता बाब भयणानू, हांव क्रिस्तांव, हांवें बातीस घेतला म्हणटकूच हांव बॉर्न अगेन. पूण ती हाफ ट्रूथ. बॅप्टिझम घेवप म्हणजे इज अ फिजिकल सायन, आउटवर्ड सायन फॉर अ इनवर्ड कन्वर्जन. भायली खुणा भितर तुज्या भितर कितें तरी नवें जावपाक. पूण थंयच स्टॉप जावंक उपराना भाव भयणानो. जेजून कितें म्हटलें जॉन द बॅप्टिस्टाक आपणाच्या बापूल बाक कितें सांगलें? तो म्हणूंक लागलो ना, आपूण तुका बातीस दिवंक शकना, तुवें आपणाक दिवपाक जाय. तो म्हणूंक लागलो ना ना, आतां तूं दी. हें जावपाक जाय, घडोवन येवपाक जाय, स्क्रिप्चर कंप्लीट जावपाक जाय. सो यू गीव. जेन्ना जेजू उदकान गेलो, वयर येयलो, तेन्ना स्वर्ग ओपन जालो. तेन्ना स्वर्ग ओपन जालो. आतां हांव कितें सांगूंक सोदता तें बारीकसाणेन आयका. जेन्ना आमी बावतीस घेतात, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी दोनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता, हे जेन्ना देवाच्या उतर आमच्या भितर मास जाता, ज्या दिसा तुवें आपणायलोय, बातीस घेतलाय म्हणून न्हू भाव भयणानो, ज्या दिसा देवाच्या उतर आपणायले त्या दिसा तुका स्वर्ग ओपन जाता, इफेन बॉर्न जाता. When you are baptized, when you accept Jesus Christ as your Lord, God and Savior, through the word of God, the heaven opens up for you and the hell is closed. Because he promised it. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी हांव तुमकां दाखोवन दिता भाव भयणानू, देवाच्या उतरान हांव कितें उलयता पळय तें. म्हणटकूच आमी पळोवया, जेजू जेन्ना जल्म घेता, आंश बोडवो येता आनी मारयेक सांगता. द एंजल अपियर्स टू मॅरी and tells her that now you are going to have a son, and he will be the Son of God, and his name will be Jesus. So prophecy is given. आंच बोडवो येता, मारयेक सांगता, तुका एक पूत जातलो, तेजें नांव जेजू, आनी तो स्वर्गीच्या बापायचो पूत. म्हणटकूच भाव भयणानू, जेन्ना मारी फर्स्ट आदाव उतरान जालो, सेकेंड आदाव, जेन्ना मारी म्हणटा जावनी म्हज्या सवे त्या उतरा पर, तुज्या उतरा प्रमाणे. आंच बोडवो कोणाचें उतर घेवन येयल्लो? तेन कितें म्हटलें? जावनी म्हज्या सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. कोणाच्या? देवाच्या उतरा प्रमाणे. पयलो आदाव कोणाच्या उतरान जालो? देवाच्या. दुसरो आदाव जेजू क्रिस्त कोणाच्या उतरान जालो? देवाच्या. आतां आमी तिसरे आदाव. आतां आमी तिसरे आदाव जाले न्हू. नाव वी हॅव टू बी बॉर्न अगेन न्हू. सेम सिस्टम वी हॅव टू फॉलो. वी केम from a mother's womb, but because of the father's seed we had a sin nature. बापायचे आदावांक लागून तो नेचर आमचेर येयलो, म्हणटकूच त्या नेचरान आमी जियेताल्यो. म्हणटकूच आमी आमचो नेचरूच पातकी, सोयम आमचो पातकी सोयमान आमी जल्मलीं. तूं भाव भयणानू जल्मल्या उपरांत पातक करूंक जाय म्हणून गरज ना. तुज्या भितर सोयमूच आहा पातकाचो. तुज्या भितर सोयमूच आहा पातकाचो. पातक करूंक जाय म्हणून गरज ना. सोयम आहा, मागीर तूं कोत्तेलें, कित्याक सोयम तो दॅट नेचर इज गोईंग टू कम आउट सम हाव. नाजाल्यार पळय तूं धाकट्या भुरग्याक पळय, निकतें भायर येयला, मामी घोट धरला ताका,
आनी आनीक कोण येता आनी ताका आपणाच्या हातीन घेता. ताका कळलें, ताका कशें कळलें? कित्याक तेज्या भितर नेचर आहा इज अ जेलस नेचर. तूं तेजी वोस काड, तेजो टॉय काड, आनी आय एम टेकिंग स्टार्ट तेजे पुत्तून. ताका कोणें मायंड शिकयलेलें, पूण नेचर आहा न्हू तेज्या भितर पातकाचो, तो ताका हें शिकयता भितरल्यान. सैतानान आपणाची बी भितर सोडलेली आहा आमच्या भितर. ती बी मॅनिफेस्ट जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. ताका लागून भाव भयणांनो आमी पातक करतालीं. आतां आमी करिनात. पातक करता आसतलीं, ना न्हू, पातक जाता, पूण पातकाक आमचेर विक्ट्री ना. ऑलरेडी डिफिटेड पातक. म्हणटच पातक करप न्हू आं. नाजाल्यार ब्रदरान सांगलां पातक हें जालां, पातक डिफिटेड, आमी पातकानूच जेवपाचें ना. पातकान जेवप म्हणजे सैतानाक वाट ओपन करप, तुजे बशेंतले येवन खावन वचपाक. इंग्लिशीन म्हणटा पॉप द बॅग एंड ईट युअर टिफीन. म्हणजे तुवें ताट बरें मांडून दवरला, आतां आपूण जेयतलो. पिक्चरांनी पळयलां तुमी भाव भयणांनो, पिक्चरां कितके जाणां पळयता? हात वयर काडा, पिक्चरां कितके जाणां पळयता ते? फोटी सांगता इतकी जाणां, इतकी उणी आसची ना. बरें टीव्ही सिरियली कितके जाणां पळयता? पळयतात न्हू. पळय तितून कितें आसता पळय, ताटान घातलेलें आसता. तो ते सायडीन उलयता, हे सायडीन लू दुसरो काडून खाता तेजे. खूब टायम हे चड करून कॉमेडी सिरियल्सांनी बा आसता. तो तेजे हितूंतले काडटा, आपूण खाता. आनी तो पळयता, अरे आपणाचे 4 कुडके आसले, आतां 3ूच आहा. म्हणटो तो चिंतूंक पडटा, आपणें खाल्लो आसतलो चिंता. पुत्तून आनीक कितें गजाली माता आनी एक काडटा तेजो. सैतान आमचें तशेंच करतलो. पातक केल्या उपरांत आमच्या काडीत रावतलो. म्हणून पातक करप ना. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जिजस. म्हणटकच आमी पळयलो की जेजू कसो जल्मलो पळय तो देवाच्या उतरान. आतां तिसरी आमी कशी, हाव वी हॅव टू बी बॉर्न. नाव द सेम प्रोसेस आय हॅव टू बी बॉर्न. वॉट द फर्स्ट एडम, the second Adam, and now we all have to be following the same method. But this time I am responsible for it. The day I take the word of God and that word of God becomes flesh inside of you, John 1:14 should be the case. John 1:14. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Now, and the word was made flesh. Now when we get into the word of God, Janna, how do you know your God? तू तुझ्या देवाक कसो वळखोंक शकता? How will you know your God? See, there are two things. दोन भाशेनी आमकां नॉलेज देवाची येता. We know about God, and we know God. Two ways. हांव आयकलां आनी हांव जाणा देवाचें मातशें म्हाका खबर आहा आनी देवाक हांव वळखता. एग्जाम्पल, ह्या क्रावडान हांव ब्रदर निलाक वळखता. सो आय नो हिम बिकॉज आय हॅव मेट हिम अ फ्यू टायम्स. बट आय डोंट नो दीस ब्रदर. आय नो अबाउट हिम. आय मेट हिम द लास्ट टायम I came over here to preach. I know about him, that he was there over here. I don't have any intimate relation with him.
But with Brother Neil, I have an intimate relation. How do I know? I will hello him. Brother, my relation I will show. I will show my love towards him. Because I have a relation with him. In the same way, जेन्ना तूं देवाचें उतर आपणायताय, तूं तुज्या देवाक देवाच्या उतरा उदेशी जाणा जावंक शकता. You can know your God through the word of God. John 17:3 says, knowing God is eternal life. Knowing God is eternal life. So you have to know your God. How will you know your God? Through the word of God. Now as you are learning this word of God, आता हे देवाचें उतर तूं शिकताय, देवाची जाणवाय तुज्या भितर येता. तुका कोण येता आदाव कसो जल्मलो, तुका कोण येता जेजू कसो जल्मलो. तूं आतां तुका खबर आहा जेजू म्हाका लागून ह्या संवसारान येयलो, म्हाका लागून जेजू त्या खुर्सार गेलो, पुनर्जिवंत जालो, आनी हांव तेजें सगळें हें स्वता हांव तेजें मानून घेतां आनी हांव म्हाज्या तोंडांतल्यान उच्चारतां. आतां हांव ही स्वता ह्या आमी पवित्र पुस्तकान जी वाचल्यान, what I have read in the Holy Bible, I take this word of God because I require a word to be born again. You see, Adam required a word. Second Adam, Jesus, required a word. Now the third, we are the third, we also require the word of God. We also require the word of God to be born again. That is what 1 Peter 1:23 says. Put again, sister, 1 Peter 1:23. Being born again, not of the corruptible seed that is from my mother's womb, and I came from my mother with the seed of my father, but of the incorruptible by the word of God. But of the incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. This word of God, which has become live inside of me. I've accepted this word of God. I have accepted Jesus as my Lord, God, and Savior. I take this word, and this word becomes flesh inside of me. ह्या देवाच्या उतर म्हाज्या भितर मास जाता. त्या टायमार भाव भयणांनो देवाचें उतर म्हणटा तूं नवो मनीस जाता. म्हणटकूच जायतीं जाणां म्हणटात across denomination, जायतीं जाणां म्हणटा I am a born again. But you don't understand the principle of being born again. You have to be born of the word of God. Because the first Adam was born of the word of God, the second Adam was born of the word of God, the third has to be born of the word of God. And the third are we. The word of God is important. Now, the baptism and the word of God is where you are completely made born again. Now, once you are born again, you are just like Jesus. Absolutely like him in the born again spirit. Absolutely not 1 inch less, not 1 centimeter more. Okay, examples are required, no? Otherwise you all will look confused. आता कितक्या जाणांशीन मोबायल आहा? थोडेच आसतले. कोण पळय हातूच वयर घालिना. ब्रदर जॉन्सन इज कमिंग टुडे, नो? ब्रदर मातशें सांग सगल्यांक मोबायल दी म्हणून. कोण हात वयर घालिना पळय? जावंकूच शकना म्हाज्या हातीन हो पळय आंगूर मोबायल आहा. सगळ्याक आहा पूण कोण हात वयर घालिना? सगळ्या कडेन आहा पूण कोण हात वयर घालिना? यू डोंट हॅव. प्रेज गॉड.
See, majority, 90% at least people will have the mobile. Now why I'm telling you why about the mobile. Supposing I send you a hymn, which is 1 MB. Now, you send that hymn to someone else. How many MBs it will be? Same? Or it will become less? No. It will always, no matter how many people it goes, it will remain the same. The MB will not change. It will not change. Because what I am sending, you have forwarded. Exact copy. जेन्ना आमी मोबायल आयले आनी एक आमी हिम धाडटा कोणाकूय, तुवें धाडला कितके एमबी तितकेच एमबी तेज्या मोबायलार आसतले. तो तुवें धाडला पळय तितकेच ताका दिसती पडटले. तेज्याहून एक मिनीट सुबेज वाडचो ना, 1 मिनीट उणो जावचो ना. तुवें पळय कितके पळयलाय तितके ताका पळोवंक मेवतले. तसो जेजू जेन्ना आमच्या खातीर आमी आपणायता ताका, तेन्ना जसो जेजू तशें आमी. हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा 1 John 4:17. 1 John 4:17 म्हणटा, as Jesus is, so am I in this world. In this world. Not in the coming world. स्वर्गार न्हू, ह्या आंगोर, ह्या संवसारान जसो जेजू तसो हांव. 1 John 4:17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, kon? Jesu. As he is, so are we in this world. As Jesus is. In my spirit, I'm not talking in my flesh. In my spirit, this born again spirit, when I accept Jesus, take the word of God, and this word becomes flesh. That is the time, as Jesus is, so am I in this world. That is why I'm saying, who am I in Christ? I am a born again. As Jesus is, so am I. That is why I'm taking his statement, I am. That is why I'm taking his statement and I'm saying, I am. I am a born again. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Call a born again म्हणजे कितें तें? Is there any confusion? कोणाक कितें confusion आहा आतांच क्लियर करुया. कित्याक हो पयलो पावलो देप तर चुकला नाल्यार आतांच करेक्ट करुया. फुडली देपा मागीर सारकी पडटली. Anyone requires a clarification? कोंकणीन देवाचें उतर कितें म्हणटा हांगोर? जसो जेजू तसो हांव. केन्ना? जेन्ना देवाचें उतर म्हाज्या भितर मास जाता आनी हांव म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हाजो सोमी दोनी सोरवंडार. सगळे जेजून जे खुरसार केला, मेलो पुनर्जीवन जालो, आमी तेज्या भितर मेले हांव आनी आतां आमी जियेनान, आमच्या भितर क्रिस्त जियेता. जेन्ना देवाचें उतर आमी आपणायता तेन्ना आमी नवी रचना जाता भावा भयणान. जसो जेजू तशी आमी. कित्याक परफेक्ट करून गेलो. सीन नेचर आहलो तो गॉड नेचर दिवन गेलो. पातकाचो स्वयं आहलो देवाचो स्वयं दिवन गेलो. देवाचो स्वयं दिल्या उपरांत मागीर आमी कोण जालीं? देवा भाशेन जालीं. कोणा भाशेन जालीं? देवा भाशेन. Psalms 82:6 म्हणटा वी आर द गॉड्स ऑफ दिस अर्थ. ना गॉड्स म्हणजे देव न्हू, देवा भाशेन. वेरी नेचर ऑफ गॉड. तूं ती जी पळयशी नाल्यार जी धाकटी आहा थंयसर. मिन्स वी आर इन हीज लायकनेस एंड इन हीज इमेज. देवा भाशेन. वी हॅव द गॉड नेचर. नेचर हॅज बीन चेंज. आतां पातोक केले पासून जाल्यार तुज्या ओतम्यान पातोक जायना तें. तुज्या मोनान, सोल मायंड आनी कुडीन हें पातोक तूं कोत्ताय. म्हणजे युअर स्पिरीट कॅनॉट बी कंटॅमिनेटेड.
इट इज सिल्ड विथ द होली स्पिरीट. पूण सांगला पळय तो हे पातक करप न्हू, कित्याक आमी सैतानाक मागीर एंट्री दिता. पातक कित्याक करप न्हू भावा भयणानू, कित्याक सैतानाक आमी एंट्री दिता. पातकां आमची बक्षिल्ल्यान देवान, पूण पातक करप न्हू, सैतानाक आमी एंट्री दिता आमच्या लायफान. म्हणून आमी पातक करप न्हू भावा भयणानू. पातकाचेर देवान जैत येल्लें आहा, पूण हांव पातकी जिवीत जिवंक शकना. एग्री जाता न्हू तुमी? सिस्टरीक आपोवचेच पडटले तुमची म्हाका. इतकी सॅड तोंडां पळोवपाक म्हाका बरें दिसना. सिस्टर, they were like this only yesterday also when you were preaching. No, your joy had rubbed them. She was dancing. I saw her. She was running from this corner to that corner. Huh? Okay. You want me to run? Do you all know that she's my sister? You all don't know? See the color. She's my sister. You know how long she is? Sister, from when you started preaching the word of God? Last month. You saw the confidence yesterday? That is the boldness of the Holy Spirit. You don't require great knowledge. Stand on the Holy Spirit. Stand on the Holy Spirit. Don't require great knowledge. Are you ready to give your life to God? Make a commitment towards Him. Then He is going to make you usable for His kingdom. And what our prayer is? God, use me. No, don't say, God, use me. Tell God, make me usable for your kingdom. Make me usable, because there are a lot of weeds that have to go out. But don't worry about the weeds. The weeds go out automatically once the word of God gets inside of you. जेन्ना देवाचे उतर येता तुज्या भितर, सगळे वीड करपोन वयता. Praise God. Hallelujah. Clear confusion, born againaचे कोणाक आहा कितें कन्फ्युजन? इम्पॉर्टंट भाव भयणानो. पयलो आदाव कसो जालो, दुसरो आदाव कसो जालो, आनी तिसऱ्यान कशें जावपाक जाय पळय तें फकत देवाच्या उतरान. आनी सगल्यो थिओलॉजी तुमच्यो आहा, सगळे आदले कितें आहा ती बॅग पळय आहा तें काडा, सायडीक दवरा, आनी आयच्यान नवें तुमचें मन नोसरणी करा. काल भाव भयणानू देवाचे मोहिमेक सांगता हांव हें. काल एके फॅमिलीन म्हाका फोन केलो आनी म्हणोंक लागली, ब्रदर आमकां एक जाणट्यांक एक घर बांदपाक जाय आनी आमी एक ओल्ड एज होम बांदूंक सोदता. म्हाज्या वांगडा तूं एग्रीमेंट प्रेयर कर. ही फॅमिलीन म्हाका फोन केलो, म्हाज्या वांगडा तूं एग्रीमेंट प्रेयर कर. हांवें सांगलें आमी ओल्ड एज होम म्हणचे न्हू, आमी म्हणया देवाचें घर. ब्रदर झेवियर म्हणटा देवाचें घर म्हणटा. माय हाऊस इज द हाऊस ऑफ गॉड. हांवें म्हणलें देवाचें घर म्हणया. आनी भाव भयणानू 80 जालोय तूं, पूण देवाचें सोत नकोय. जल्मलाय क्रिस्तांव, देवाचें सोत नकोय. नाल्यार यू कॅन स्टील go in the left hand side instead of the right hand side towards Jesus, but you can still go the wrong side. म्हणटात हांव ताका म्हाजें सांगतालो, जो पवित्र आत्मा म्हाज्या भितरल्यान उलयतालो. हांवें ताका सांगलें ओल्ड एज होम तें बरें आहा, तांकां देवाचें उतर तांकां तयार करपाक फॉर द लास्ट जर्नी. वी मेक देम रेडी for the last journey, the eternal home, where we are heading for, where we will see God seated with us and eating with us. We will be on the same table. म्हणटत भाव भयणानो कितें सांगूंक सोदता,
Even at the old age, we give them the word of God and make them ready to go to heaven and change the path that they had taken earlier. You will know the truth, and the truth will set you free. So before going, they shall know the truth. I said, we'll do this desire. And yesterday, I had my English Bible class. So there were around 50 people. So we made an agreement prayer. And I know it is already come to pass. It is already to come to pass in our spiritual eyes. In the physical it will manifest. म्हणटकूच आमचो मोग देवाक आमी दाखोवंक जाय. आनी हे फामिलीन तर आपणाचें काळीज केलां, नाल्यार देव तेंच्या कडेन उलयला. म्हणटकूच आमी कितकीं जाणटीं आहात आनी भुरगीं आहात तेजेर कांय ना बाबणन. ज्या दिसा तूं देवाचें उतर आपणायताय, तूं तुजी सर्ग ओपन करताय. जसो जेजूक सर्ग ओपन जाल्लो, आदां म्हूण तूं स्वर्गारूच थंयसरूच आहलो, जेजूय आहलो, पवित्र आत्मा आहलो आनी सर्गीचो बापूय आहलो आदावाक जेन्ना केला पळय तेन्ना. म्हणटकूच ताका आनी कितें ओपन करपाची गरज नासली, तो थंयच आहलो. जेजूक जेन्ना हें केलां तेन्ना सर्ग ओपन जालो. जेन्ना आमी जेजूक आपणायता भाव भयणान देवाच्या उतरान, आमकां सर्ग ओपन जाता आनी इफेन बॉर्न जाता भाव भयणान. जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयलो भाव भयणानू? जेजू ह्या संवसारान येयलो इफेन बॉर्न करपाक. त्यो चावयो इफेनाच्यो तो घेवन गेलो. आनी कोण तेजेर सोत मानता ताका इफेन फावो जावचें ना म्हणटा. यू मे डाय, but you will not die. You will have eternal life with me. You might die in the physical. Physical, we are born to die because 120 is what Genesis 6:3 says. Genesis 6:3 म्हणटा आमकां 120 वर्सां. म्हणटो लिमीट हा आमकां. कितकीं जाणां केचप, टोमॅटो सॉस, कितें वॉट यू कॉल केचप न्हू, you all buy न्हू. एक्सपायरी डेट आसता न्हू तेजेर. तेजे उपरांत मागीर कितें जाता, भिरांत दिसता, अरे कितें जायना मरे, आसूंक आसूंक पयशे वयता वचोंक, ती व्हर आनी भायर उडय. कित्याक भिरांत दिसता न्हू एक्सपायरी डेट जाल्या उपरांत. आमकां आमच्या एक्सपायरी डेटाची भिरांत दिसता. आमकां आमच्या एक्सपायरी डेटाची भिरांत दिसता. पूण आमी देवाशीन वयतलीं सगलीं, कोणें देवाचें उतर आपणायल्या पळय ती बऱ्या जाग्यार पावतलीं. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटकूच भाव भयणानू, सोर तुका ओपन जाला. इफेन तुका बॉर्न केला. कित्याक इफेनाच्यो चावयो तो घेवन गेलो. दॅट इज वाय ही वेंट टू द डेप्थ्स ऑफ हेल. And people still contradict this. But you can read Ephesians 4:8 and 9, 1 Peter 3:18 to 21, because if I go over there, then my teaching will be there only. Whether Jesus went down. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ata, we are born again. Now we are a new creation. I am a new creation. I am a new creation. Now old, I'm not the old. I'm born again, so I'm a new creation. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. Therefore, if any man be in Christ, if any man be in Christ, so you have to be in Christ. Now you are born again. Now you have a new nature. So you continue in the wine tree. जिविताचे झाड हुंचे, जिविताचे झाड हुंचे, जेजू. जेजून आमी जाव मेरेन जेजून आसता. कितके जाणांगेर झाडां आहात? How many of you all have plants at home? Small, big, whatever it is. You remove a branch and keep it in a side. What will happen? You are in Jesus. You remove your branch. You are a branch in Jesus. You remove your branch and keep it in the side. What will happen to you? Gele magir. Kaukan. Direct jump in. So I have to be rooted in Christ. The word of God is saying, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Let me give you an example. कितक्या जाणांनी टीव्ही एक्सचेंज केल्या? कोणा करूंक ना? Nobody has exchanged TV. We have exchanged. So there are people who have exchanged. Car by exchange kotta no. When you exchange, okay, let me say it this way. Christian life is not a changed life. Christian life is not a changed life, it is an exchanged life. Christi jivit, आमचे change, what do you call for change? किती म्हणटा? Change. ना बदल. ना बदल no. Bottle is exchange. Parivartan. So it's not a change life, it is an exchange life. Exchange kotta आमी. आमी आता आदली टीव्ही घेतली, आदली टीव्ही आमचीशी नासली, आमी ती काडली आनी दिली आनी नवी टीव्ही हाडली. मागीर आमी रडटान आमची आदली टीव्ही कितकी बरी हाडली रे. आदली टीव्ही हाडल्यार बरी पुत्तूनची, ही नवी टीव्ही काय कोण. आमी अशी रडटान काय आमकां नवी टीव्ही आमकां जाय. मागीर आमी म्हणटा अरे हितून कितक्यो फॅसिलिटीज आहात, हितून आमकां कितकें बरेपण मेवता. यूट्यूब डायरेक्ट घालूंक मेवता, नॅटफ्लिक्स घालूंक मेवता, आनी कसले फ्लिक्स घालूंक मेवता, सगळे भाशेनचे फ्लिक्स घालूंक मेवता. आदले टीव्हीन जायनासले. अशेंच आमचें क्रिस्ती जिवीत. जेन्ना आमी जेजून येता तेन्ना एक्सचेंज, नॉट चेंज. We have, why I'm not saying it's a changed life. It is an exchange because God gave his life into us. I no longer live, Christ lives in me. So it is exchange on the cross. Kona? Oh, so to clear marung God dista. खुशालनान तुम्ही वा भयणानो. You all are not understanding, then tell me. Difficulty हा सारखे सिंपल सांगले पळय. टीव्ही तुम्ही म्हणटा एक्सचेंज केल्या, टीव्ही एक्सचेंज केल्या उपरांत आमी ते आदले टीव्हीचे चिंता. नवी टीव्ही आमी कशी उजार करपाची, ह्या नवी टीव्हीन आमकां कश्यो बेनिफिट्स मेवतल्यो हे आमी चिंता. सेम वे भाव भयणानो, सेम वे कितें जाता. आमी अशेंच जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता तेजी लायफ आमकां मेवता. आमची पोन्नी लायफ आसता ती तो घेवन वयता. आनीक चिंतपाचें ना, अरे ना हांवें त्यो हें केल्लें मरे, हांवें मर्डर केल्ली मरे,
मर्डर केल्ले तेजे फारीकपण ताणें दिलें, आनीक करिना काय मर्डर. चेंज. नाव ही हॅज एक्सचेंज्ड. ही हॅज पुट हीज नेचर इनसायड ऑफ यू. Exchange, not a change life. It is an exchange life. Now what we are living is an exchange life. बदललेले जिवीत. एक्सचेंज केला. म्हणटच भाव भयणांनो, जेन्ना एक्सचेंज केल्या उपरांत आमी आमच्या आदले वस्तूचे आमी चिंतिना, आदले टीव्हीचे आमी चिंतिना, तशेंच आमच्या आदल्या जिविताचे आमी आनी चिंतपाचें ना. That story is over. ते ऑलरेडी खुर्सार खिळायले. सैतान तुका उगडास हाडटलो. तुज्या आदले जिविताचे तुका उगडास हाडूंक ट्राय करतलो. तुका सांगतलो तुवें अशें केल्लें, अशें केल्लें, अशें केल्लें, हें केल्लें, तूं हो मारे, तूं तो मारे, तूं तो मारे, तेका मार मारे चार गायी. यू अब्यूज हिम. वॉट गॉड गॉड गॉड. Every time Bible, Bible, Bible. You can't abuse him. हे सैतान सांगतलो. पूण तूं कितें म्हणटाय ना, हॅलो, तुजें आयकपाचो नांव, तुज्या आवांनी आयकना. आतां म्हाज्या भितर देवाचो सैम आहा. आतां म्हाज्या भितर देवाचो सैम आहा आनी हांव देव सांगता तसो करतलो. देवान सांगला, ब्लेस द वन हू कर्स यू. बऱ्यो म्हाका मात्ता गायी, बरें शिराप घालता, हेजें हें जावनी, हेजें तें जावनी, आनी हांव म्हणटा देवा तें नको, तें कितें उलयता तें, तिजेर बेसांव घाल, बेसांव घाल देवा तेजेर. आनी भाव भयणांनो, थोड्या दिसांनी हांव पळयता हो मनीस म्हाका येवन वेंग मारता. हो मनीस येवन म्हाका वेंग मारता. कित्याक भाव भयणांनो? कित्याक तूं उतर उलयलेलें तें देवान घडोवन हाडलें. What you had spoken, a blessing over somebody, that came to pass. You try. What I am telling you, God told, you do it and you see that very person will be your best friend. Because you did what God said. And once you have done what God said, and you speak the blessing, the angels, the Holy Spirit, the spiritual force is already acting on the word. See, the word is what brings manifestation. The entire universe was created by the spoken word. आख्खो स्वर्ग आनी संवसार देवाच्या उतरान रचलेलो आहा आनी उतराकूच पदवी आहा. देवाचें उतर उलय, सैतानाचें उतर उलय. दोनूच उतरां आहात भाव भयणांनो, मदलें उतर आनी ना. आनी आमी केन्नाय म्हणटा बेश्टे म्हटलेले रे, बेश्टे तुवें म्हटलेले, पूण तेका कळना तुवें बेश्टे म्हटलाय म्हणून. तो म्हणटा म्हाका ही एंट्री आहा, हाका आतां आपूण दाखयता. दॅट इज अ एंट्री पॉयंट. If you read the Bible, Jesus keeps on saying, let your yes be an yes, let your no be a no. Anything above than that is coming from Satan. देवाचें उतर म्हणटा. पुत्तून देवाचें उतर म्हणटा, जोडटेच्या दिसा तूं कितें उतरां उलयलाय पळय तेजेर तुजे जोडटी जातली. On the day of judgment, you will be judged by your words. The entire focus is on the word. You were born again on the word. Everything that you require is on the word. So word is important. म्हणटत हांगर कितें जाता भाव भयणांनो, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता तेन्ना आमी नवीर वचना. We have a new birth. The old birth was from the mother's womb. Now you are born from the Father. Your Abba Father. That is why you become his son and his daughter. Otherwise, how you can become his son and his daughter if you are not born from him? कोणाकूय हांवें वचोन डॅडी म्हटल्यार आनी हात घातलो म्हणून तो म्हाका डॅडी म्हणटलो. कितें म्हाजें खावपाक येयलाय रे काय म्हणटलो. म्हणटलो काय म्हणचो ना. इफ somebody is going on the road and I go and put my hand and daddy, I say daddy, बरोबर रे. तो म्हणटलो आपूण बरो रे म्हणटलो.
आनी मागीर तूं म्हण चल या मरे डॅडी घरा. तो म्हणटलो तूं कोण रे. आनी जाणटो एकलोच रावता नाल्यार म्हज्या पयशाक हांग येताय गे रे म्हणटलो. यू आर कम टू ईट माय मनी. You have seen that I stay alone, so you want my money. So now when we are born of the Father, whatever is his becomes mine. जे तेचे ते माझे. कित्याक? लीगल रायट. इट इज अ लीगल रायट. ह्या संवसारांत तो आहेत न्हू. आवय बापायन कितें जोडून दवरला ते कोणाचे? सर्गीच्या बापायन सगळें करून दवरला ते कोणाचे? जांग तरी बाबा आमचे तरी म्हटले तुमी. जेजू आर्गा तुका. आमचे म्हटले तेणी. आमचे पळय ते म्हणपाक फास्ट म्हटले. फायदो आहा थंयसर आमी बरी उलयतात न्हू. प्रेज गॉड. पूण उलयतान तरी हें उतर तरी देव घडून हाडटलो. सर्गीच्या बापायचे ते आमचे. दॅट इज वाय वी शूड नॉट be we should not have a beggar's mentality. Don't have a beggar's mentality, because your Father is the creator of heaven and earth. The owner of the heaven and earth. He is a rich God. Revelation says that even the roads in heaven are made of gold, and there are diamonds and pearls everywhere. That is your God. That is your God. I think so Revelation 21 says. But it is there in Revelations. So, म्हणटा म्हाका go to the throne of God boldly, because Jesus has torn the veil. देवान ही पळय आमच्या मदें वाल आहली ती उडयल्या. यो म्हणटा सर्गीच्या बापाय लागीं, म्हाज्या नांवान तूं यो, तूं मागताय तें तुका मेवतलें. भिकारे भाशेन मागो नाका, अधिकारान माग. बिकॉज ही लव्ड यू. प्रेज गॉड. म्हणटत कितें जाता भावा भयणानू, आदले ते गेले. एकदां दिले एक्सचेंज ऑफर, तेजेर आनी दुकां गोवपाची नात. गेले ते गेले. वॉट एवर यू हॅड डन इन युअर पास्ट लायफ इज नेल्ड, ओवर, फॉरगॉटन, वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. आदले तुवें पळय कितें केल्लें तें जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलां. जेजूक आनी सर्गीच्या बापायक पासून उगडास ना. सोयतान तुका उगडास हाडटा. कोणाक कान दिवपाचो? देवाचें उतर म्हणटा जॉन 10, यू शाल हियर माय वॉयस, द वॉयस ऑफ अ स्ट्रेंजर यू शाल नॉट हियर. John 10, I think so 7 or 7, 8, somewhere it will be there. You shall hear my voice, the voice of a stranger you shall not hear. Example दिता. ह्या चेड्याक हो धाकटो चेडो आहा पळय ताका, तो रान बरो फुसलायलो. मायन ताका ऑलरेडी ट्रेनिंग दिल्लें आहा. कोणेन कितें दिलें घेवपाचें ना. इफ समबडी गिव्स यू चॉकलेट, डोंट टेक. ही मायट बी अ बुड्डा मॅन, ही मायट टेक यू. सांगता हो सांगना आमी. आमच्या भुरग्यांक सांगता हो सांगना, कोणा कडल्यान कांय घेवप नासता. देव तुका सांगता, आनीक कोणाचो आवाज तुका आयकपाक येवपाक जायना, म्हाजोच आवाज तुवें आयकपाक जाय. माय शीप शाल हियर माय वॉयस. म्हाजी मेंढरां म्हाजो आवाज आयकतलीं आनी तांकां कोण येतलें, तो हांव म्हणून. द वॉयस ऑफ अ स्ट्रेंजर यू शाल नॉट हियर. दुसरो आवाज आमी आयकपाक जायना. म्हणटच सोयतान तुका सांगूंक सोदता, आरे आदी तूं कोण आहलोय, तूं हो मरे, इतके तुवें ते शेजाऱ्याक त्रास केले मरे. यू हॅव अब्यूज दॅट नेबर ऑफ योर्स. You have done everything wrong against him. And you are telling him, those days are over.
It is already nailed, finished. I don't remember it. My God does not remember it. He lost. He will flee from you. The word of God says, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. When you submitted to God, what he said, when you submitted to God, to what he said, and you are telling Satan, you resisted him with the word of God, he will flee from you. Because you told him what God told. What did Jesus do? What did Jesus do? Matthew 4:4. What does Matthew 4:4 says? It is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. बरयलेलें आहा, मनीस उण्यात उदेशी जियेना, देवाच्या दर एका उतरा उदेशी जियेता. म्हणटच हांव सैतानाक कितें सांगता, अरे सैताना बरयलेलें आहा. It is written. Don't try to confuse me. When you take the word of God and speak to him, open your mouth and speak, that is the time you will see that he has fled from you. Because he cannot stand the word of God. तुका तोरसाद दिल्या देवान आपणाच्या उतर. The word of God is a double-edged sword. Hebrews 4:12. It is a double-edged sword. घे आनी मारीत राव तेजेर धरून. कवर कर. काल कोणाशी हांव उलयतालो, बायबल क्लासीक जॉयन जावंक म्हणून हांवें फोन केलो. केन्ना चुकयना ही भयण बायबल क्लास. म्हणटच हांवें तिका फोन केलो, कित्याक जॉयन जावंक ना म्हणूंक लागलें, ब्रदर अहें अहें जाता. पूण आपणें सांगलें सैतानाक म्हणटा ती. बरयलेलें आहा. जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या, हांव तें स्वत मानता. भाव भयणांनो, आमी सांगूंक जाय, इट इज रिटन. And what is written, I accept it. पूण आमी कितें करता भाव भयणांनो, आमी देवाचें उतर घेयनात. पयलो आमी सगलो संवसाराचो प्रोग्राम आमी करता. मातशी थंडी जाली म्हणून येता न्हू, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जालें, आर्गां तुका, महिमा तुका. मोबायल घेता, डॉक्टर हो मेवतलो, हेजो नंबर कितें, मोबायल घे आनी स्क्रिप्चर सोद न्हू. कितें करता, पयले डॉक्टराशीन आमी धांवंक सोदता. फर्स्ट वी वॉन्ट टू रन टू द डॉक्टर, देन टू गॉड. नो, फर्स्ट कॉल ऑन गॉड. हेल्पलायन नंबर इज गिवन टू यू, नो. What is the helpline number? 333. Call. Jeremiah 333. Call on me and I will answer you. So the call center will answer you. God has a call center. You are not calling the call center. कितक्या जाणांनी कॉल सेंटराक फोन केला पळय, ते भयणीन केलो, ते भयणीन सगळ्यांनी केला, खूब जाणांनी केला. कॉल सेंटराक पयलो फोन मारपाचो. काल हांवें सांगलें न्हू म्हाका सिस्टर जोसलिनान वेनिसडे दीस मॅसेज धाडलेली, ब्रदर कॅन यू कम टू प्रीच काय म्हणून. म्हाजी लीव कवर जाताली. आतां म्हाका जाय येवपाक देवाचें उतर. हांवें ऑलरेडी ब्रदराक सांगून दवरलेलें हांव येतलो म्हणून देवाचें उतर परगटपाक. म्हाज्या काळीज आहा म्हणटकूच हांवें कितें केलें, म्हाजी स्पिरिच्युअल सिस्टर आहा, सिस्टर शर्मिला, जेच्या जाग्याचेर हांव देवाचें उतर एवरी संडे पनिनोन दिता, तिका फोन केलो. हांवें म्हणलें, सिस्टर आमी एग्रीमेंट प्रेयर करुया. आमी एग्रीमेंट प्रेयर करुया की हांव जेन्ना वयतलो डॉक्टर म्हाका पळोवनूच म्हणटलो हांव तुका आपूण आनीक लीव दिता. आनी भावा भयणांनी तशेंच जालें. हांव गेलो तेन्ना तो डॉक्टर थंयसरलो भायर येयलो. आनी GMCन तुमकां खबर आहा भावा भयणांनो, डॉक्टर तुका वळखप म्हणल्यार पयलें नशीब. इफ यू गो टू GMC, if that doctor recognizes you, itself is a miracle. Because the crowd, the influx of crowd is so much. But he still remembered me. And he said, why you come?
I said, doctor, my leave is getting over tomorrow. No, I'm giving you 15 days. I didn't ask also and I didn't have to lie also. फोटांनी मारपाची गरज पडोंक ना. डॉक्टर म्हाका जाय लीव, म्हजें हें दुखता, म्हजें तें दुखता. काय ना, आनी कित्याक सांगोंक दुखना तेन्ना कित्याक सांगोंक दुखता म्हणून लीव जाय म्हणून. म्हणटो देवान ऑलरेडी एग्रीमेंट प्रेयर केलें तशें घडोवन येयलें. म्हणटो हांव वयच्या पयलीं देवाचें उतर धाडलें. डिट्रॉनॉमी 31:8 तुमकां सांगलेलें हांवें. गेल्या विकान आमी कितें गेल्या टायम येयला तेन्ना कितें करपाक जाय. थोडे बेजिक्स आमी करपाक जाय भाव भयणानो. केन्ना डॉक्टराशेन वयता पयलें देवाचें उतर धाड. त्या डॉक्टराक विजडम माग. हांव ब्लड टेस्ट करपाक गेल्लो म्हाजें आनी ब्लड टेस्ट करतना म्हाका सुई मारली. वेन आय वॉज डुईंग द ब्लड टेस्ट दे पोक्ड मी. यू हॅव टू पोक नो टू डू अ ब्लड टेस्ट. And my blood started coming out like a fountain. So he's saying, your blood is coming too much, huh? I said, it is the blood of Jesus. I told him it is the blood of Jesus. You see, you have opportunities to glorify your God. I said, this is the blood of Jesus. And he's asking me, last time also the same thing happened. I said, every time I have a poke, it happens. Because there is plenty blood of Jesus inside of me. And I'm telling you the truth. I don't have a spirit of lie. They kept me over there just to see whether it is going more. You see, what you believe is what you are going to receive. Every time I'm drinking the water, I'm saying, Lord, I'm drinking your precious blood. Now that water is my blood, so a lot of blood inside of me. See, what you are confessing is what you are going to get. I am is a statement. I told you, I am is a statement. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचे हांव जावन आसा जेजू क्रिस्तान. आमी म्हणटा हांव म्हणटा तेन्ना हांव नवी रोसणां. हांव पुनर्जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्तान. हांव पुनर्जीवन जाला. हांव म्हणटाय तेन्ना तूं कितें कोताय देवाचे बेस हांव तुजेर उलयतां. You accept what God said about you. I have to only say what God said about me. Praise God. म्हणटो भाव भयणानू सैतान तुमकां उगडास दिवंक सोदतलो. आदलें कितें जालां रे हें तें म्हणटो ताका सांगपाचें इट इज रिटन. कितें सांगतलीं? प्रेज गॉड. सांगतलीं काय सांगची नान? सारकी सांगतलीं? आवाजूच ना तुमचो. पुतून कॉम्पिटिशन लावंक पळय हे सायडीन लोक सुबेज आहा आनी हांव हे सायडीन दिसता. सांगतलीं तुमी इट इज रिटन? तुमी सांगतलीं इट इज रिटन? पयला हे सायडीन पळय इतकोच लोक आहा पूण कितको आवाज तेंचो पळय तो. कॉम्पिटिशन लायल्या उपरांत आवाज मातसो बरो दिता. प्रेज गॉड. 1 Corinthians 6:19, I am the temple of the Holy Spirit. I am the temple of the Holy Spirit. What know you not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. कितें म्हणटा? नोकोत तुमी? खबर ना तुमकां? खबर आसपाक जाय नाल्यार देवाचें उतर आसपाक जाय न्हू. केन्ना खबर आसतली आमकां? जेन्ना देवाचें उतर आसतलें. When will we know that we are the temple of the Holy Spirit? When we know the word of God. So the word of God is saying, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? So I am the temple of the Holy Spirit. See, God is staying inside of me. Which is the first church? पळय आतां पळय कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चनां घालपाक म्हाका बरें लागता. Which is the first church? Me. Correct. Which is the second church?
Which is the second church? Your home is the second church. Your body is the temple of the Holy Spirit. First church. Second church is your home, where you all unite, where you all are getting in one accord. A house that prays together, stays together. So that is your second. And which is the third church? Where you go, where you have a communion with all the people of the village. That is the third church. During COVID, which church was on? During COVID, which church was on? Only the first and the second. The third church was shut down. The third church, you had no entry. Mobile is average. Mobile, what happens is, mobile you are listening. It's not a church. So when you see, your first church is always active and alive 24/7. Second church is when you are coming together and praying. Third church, Sunday. Gelo naल्या गेलो, न्हिदलो नाल्या न्हिदलो, जमले नाल्या जमले, पूण पुलाव आणि मांस हे चुकोना. Pulao and meat is not forgotten on Sunday. Compulsory. We must have. Otherwise, even the children will say, Mama, no pulao today? No chicken today? Correct, know what I am saying? So, our body is the temple of the Holy Spirit. The holies of holies. The holies of holies is your body, where the Holy Spirit resides. Now, who is the Holy Spirit? The fullness of God. The Father, the Son, is the fullness of God. So nothing missing, nothing broken. Your church is full. But we don't respect this church. We abuse it. So be very cautious from now on. Know that your body is the temple of the Holy Spirit. उगडास दोरा बाब हिणानु तुझी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आनी जायते टायम आमी ज्यो गोष्टी करपाक जायना त्यो आमी करता. And we grieve the Holy Spirit. आमी आमच्या पवित्र आत्म्यांक दुखयता. आमच्या भितर देव आहा ताका आमी दुखयता बाब हिणानु. नियाळ करा बाब हिणानु. तूं इगोजेन वयतले नाल्यार इगोजेन पांय वयर ओडून बसतात. कितकी जाणां पांय वयर ओडून बसतात इगोजेन? How many of you all put your legs on top and sit in the church? Why not? Why not? Because you all want to show you all are holy. तुमकां दाखोवंक जाय आमी भावार्थी. So I am going. आनी कोणूय सायडीन पळयता म्हणटलो भावार्थी आं. Very holy person. We respect the third church. We follow the system. Everything we do. आमकां इगोजेन आमकां कितें सांगलां तितकें आमी करता. मोबायल तुमचे सायलंटार घाल म्हणल्यार सायलंटार घालता. सगळें आमकां सांगता, आमचो पादिकार सांगता तें आमी करता. आनी देव आमकां सांगता, तुजी कूड जावन आसा मंदीर, तुका खबर ना? आनी ह्या मंदिरान आमी आमकां जाय पळय तें करता. बऱ्यो सिगरेटी फुसकायता, बरो सोरो पियेता. And we are grieving the Holy Spirit. Drugs. आनी कितें कितें सगळें वायट. सगळें तें हांव उलयना, तुमकां खबर आहा.
बट इफ यू जस्ट थिंक ओवर इट, तूं तो चिंतशी ही म्हाजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर, नाजाल्यार हांव तें कोचचो ना भाव भयणान. इफ आय थिंक that this is the temple of the Holy Spirit, I will not do it. Now let me tell you one thing. I have attended many retreats sitting that side. So what I am telling you all, I have done absolutely everything. I have done absolutely everything. I have taken drugs. I have taken drugs means not injections, but I have smoked drugs. I have smoked, I have liquor, and all the sins that are available. That Satan, tells, okay, why don't you try this? Angar kida gudki marun poina hai rekoye te, best mare, you just jump over there. So you jump. But once you come to understand that my God lives inside of me, my entire thinking is changed, my dear brothers and sisters. Now if you tell me to do those things which I did, I don't do it anymore. I don't smoke, I don't drink anymore. I don't do those sins that I was doing earlier, because it is not a changed life, it is an exchanged life. Now what I want to do is what God did for me. Because His nature is inside of me now. So I live His nature, not my nature. कोता भाव भयणानू कितें म्हणटा पळय तें, जेन्ना हांव पयलो पातखान जियेतालो तेन्ना हांवें सोरो पियेलो, ड्रग्स हांवें ओडले, जी संवसाराची पातकां आहलीं ती केलीं, आनी सैतान सांगता अरे हें करून पळय रे, हें बरें दिसता, हें करून पळय रे, हें बरें दिसता, आनी आमी सगळे ते ट्राय करता. पूण जेन्ना देवाचें उतर कळोन येयलें, ही म्हाजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर, स्टॉप. आमी निर्णय घेवपाक जाय भाव भयणानो, स्टॉप. वेन यू डिडंट नो, यू डू द मिस्टेक, इवन इफ यू टेल द ट्रॅफिक पुलीस, ओके, मातशें अर्जंट मरे मामीचें वखद हाडपाक जाय म्हणून हांव हेल्मेट घालिनासतना गेलो. ही वील लीव यू वन टायम, ही वील लीव यू वन टायम. As long as you didn't know, God will forgive you. God always forgives. I am not saying that He is not forgiving. But what I am trying to tell you is, when you know you should not, there is a ditch, why I jump in the ditch. म्हाका खबर आहा हांगर वणको आहा, हांव कित्याक वणक्यान पडटलो, हांव तो वणको अवॉयड करूंक सोदतलो न्हू. तशें आमचें क्रिस्ती जिवीत. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येयलीं, आमी जेजू चल्ल्या ती वाट आमी चलोंक सोदता. Ephesians 5:1 म्हणटा, बी इमिटेटर्स ऑफ क्रायस्ट, कॉपी क्रायस्ट. जसो तो चल्ला तसो तूं चल, जसो तो उलयला तसो तूं उलय. आनी हें आमचें जिवीत जावपाक जाय भाव भयणानू. आमच्या देवान कितें केलां पळय तें आमी करपाक. आनी डिफिकल्ट तूं तुज्या अस्तंगी करूंक सोदचिना. इट इज डिफिकल्ट इफ यू ट्राय इट ऑन योर ओन. But it is easy when you take the help of the Holy Spirit. It is easy when you take the help of the Holy Spirit. I will tell you what happened with me. I had a very bad fight with my father. And I lost my cool and I slapped him. He's old. He's old, quite old. He is now 90. But this was much before I got into the Word of God. So I slapped him. And I left my house, because I already had a house, but I was staying with him to take care of him. But he would not understand. And he would, always forget about that. I don't want to justify that what I did was right. And I went to the priest. I'm not able to have, I'm not able to sleep. म्हाका झेम पडना. कित्याक हांव जाणा हांवें कितें केलां तें रॉंग. पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तुवें कितें केलां तें रॉंग. आनी हांव जाणा हांवें केलां तें रॉंग. पूण म्हाका आतां बोगसणें मागपाकूय जायना आनी बोगसणें दिवपाकूय जायना.
हांव म्हाजे ताकतीन ट्राय करता. 3 दीस रडलो. चवथ्या दिसा हांव आमच्या फादरिशीन गेलो, पादिगाराशीन गेलो आनी ताका सांगलें अशें अशें जालां. तो म्हणूंक लागलो वच आनी तेजी माफी माग. आतां देवाच्या मुणयारान सांगलां म्हणटकूच आय टूक द कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन. गेलो, पांय घोट धरले, सॉरी म्हटलें आनी हांव येयलो. पूण भितरल्यान भाव भयणान म्हाज्या काळजान सान जागनासलें. बिकॉज आय ट्राय टू डू इट ऑन माय स्ट्रेंथ. वेन आय वेंट टू सीक फॉरगिवनेस, आय डीड इट ऑन माय स्ट्रेंथ. हांव गेलो बोगसोणें मागपाक, हांव म्हाज्या वस्तूंगी गेलो. पवित्र आत्म्याचो आदार हांवें मागोंक ना, कित्याक देवाच्या उतरान तेन्ना ना हांव. म्हणटच म्हज्या वस्तूंगी हांव मागपाक गेलो. पूण भाव भयणानू, देव आमचो मोगाळ देव. हीज मर्सी एंड्युअर्स फॉर एवर. तेजी काकूट व्हांवत आसता, तेजी कुरपा व्हांवत आसता. हीज ग्रेस, हीज मर्सी इज फ्लोईंग एवरी डे, फ्रेश एवरी डे. So, I asked the Holy Spirit, I want to forgive my father from my heart. I can't see him. I get angry when I see him. So the Holy Spirit, जेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याशीन मागलें भाव भयणानू, तेन्ना म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाज्या भितर आपणाचो मोग वतयलो. Holy Spirit gave me the love of God inside of me, which I was seeking now. वो देवाचो मोग म्हाज्या भितर येयलो. आनी जेन्ना देवाचो मोग म्हाज्या भितर येयलो, हांवें गेलो आनी म्हाज्या डॅडीक सांगलें, डॅडी आदी कितें जालें तें जालें. आनी हांवें कंप्लीट रिकन्सायल जालो. आनी हांव म्हणटा म्हाज्याच घरान रावंक लागलो. पूण आमी तेजी आजुनूय तेजो आमी परामर्श करता आनी व्हडलो भाव रावता तेज्या वांगडा. म्हणटकूच आतां म्हाजें रिलेशन तेज्या वांगडा भाव भयणानू इतकें बरें की तो कितेंच डिसिजन घेवचो ना म्हाका फोन मारल्या बगर. कशें घडलें? जेन्ना पवित्र आत्म्याक उलो मारलो पळय तेन्ना, हो पवित्र आत्मा, ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारल्या तेन्ना देवाचो मोग म्हाज्या भितर घसघशांनी येयलो आनी हांव भोगसूंक शकलो. आनी तेणेनूय म्हाका भोगशिलो. प्रेज गॉड. म्हणटा हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आहा तो भाव भयणानू देवाचो आत्मो, देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाचो आनंद आमच्या भितर घेवन येयला. प्रेज गॉड. हालेलुया. म्हणटकूच उगडास दवरा भाव भयणानू, आमची जेन्ना आमी कुडीर आमी कितें करता तेन्ना पवित्र आत्म्यान आमी दुखयता. नेक्स्ट पॉयंट भाव भयणानू, आय एम वन स्पिरीट वीथ गॉड. आय एम वन स्पिरीट वीथ गॉड. हांव जेजू क्रिस्तान एक आत्म्यान एक जाल्या आमी. 1 Corinthians 6:17. On top, 6 down. Yeah. But he that is joined unto the Lord is one spirit. But he that is joined unto the Lord is one spirit. म्हणजे ज्या दिसा आमी जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेता तेन्ना भाव भयणानू दोग न्हू पूण आमी एक जाले. वी आर नो लॉंगर टू, बिकॉज देवाचें उतर म्हणटा एफिशियन्स 1:13-14 म्हणटा वी हॅव बीन सिल्ड बाय द होली स्पिरीट. म्हणजे म्हाजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जाला. म्हाजो आत्मो भितर आनी म्हाज्या आत्म्या भायर म्हाका देवान सील केला. आय हॅव बीन सिल्ड. नाव Satan does not have access to my spirit anymore. सैतानाक म्हाज्या आत्म्यार आनीक एंट्री ना. जेन्ना तूं पुनर्जीवन जाताय, नवें जिवीत जियेताय,
तेन्ना सैतानाक भाव भयणानू तुज्या आत्म्याचेर एंट्री ना. तो तुका त्रास करूंक शकता ते तुज्या कुडीन आनी तुज्या मनान. आत्म्यांक तो तुका टच करूंक शकना. He can't touch your spirit because we are sealed by the Holy Spirit. Ephesians, sister, just go to Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. दाखयता भाव भयणानू, नाजाल्यार कितें आहा देवाच्या उतरान आमी प्रूव करूंक जाय. In whom you also trusted after that you heard the word of God, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. पवित्र आत्म्यान तुका सील केल्लो तुज्या आत्म्याक. जेन्ना भाव भयणानू एग्जाम्पल दिता. आतां आमी सगळीं भायर गेलीं, सगळीं आतां आमी जेवणाक भायर वयतलीं आनी ब्रदर येता आनी कितें म्हणटा, ह्या दाराक म्हणटा लॉक कर, ह्या दाराक लॉक कर. आतां ह्या दाराक कोणाक एंट्री आहा? ह्या दारान आतां कोण भितर येवंक शकता? कित्याक लॉक मारलें न्हू. कळना तुमकां भाव भयणानू? यू ऑल डिडंट अंडरस्टँड? नोबडी कॅन एंटर. कोणाक भितर येवंक मेळना. आमचो दुस्मान एकूच आनी आमकां दुस्मान कोण ना, सैतान. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान येता, हांगा देवाच्या उतर म्हणटा, इन हूम यू ऑल्सो ट्रस्टेड आफ्टर दॅट यू हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलें, द गॉस्पल ऑफ युअर सल्वेशन, आमकां जेन्ना साल्वसांव मेळवलें, तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, इन हूम ऑल्सो आफ्टर दॅट यू बिलीव्ड. जेन्ना तुवें सोत मानलें तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तुका पवित्र आत्म्यान सील केलो. कित्याक सील केलो? तुज्या आत्म्याक, कुडीक न्हू, आत्म्यांक तुज्या सील केलो. आनीक तुका सैतान तुज्या आत्म्यांक भाव भयणानू टच करूंक शकना. तुज्या आत्म्यांक सैतान टच करूंक शकना. जशें हें दार बंद केल्या उपरांत कोणाक एंट्री ना, तशी सैतानाक आमच्या आत्म्याक एंट्री ना. कळ्ळें? क्लियर? 101%. म्हणटकच आमी वन. वी आर वन. गॉड स्पिरीट एंड माय स्पिरीट इज वन. Just see what God has done. Because we don't know, we listen to the lie of the devil. आमकां खबर ना म्हणून सैतानाची आमी फोटी आयकता आनी आमी चिंता, अरे म्हाजो आत्मो तो घेवन वयतलो. तुज्या आत्म्यांक ताका टच करपाक पासून अधिकार देवान धरूंक ना. Satan cannot touch your spirit. He cannot. That is what Jesus has purchased for you on the cross. That is why the ministry of the Holy Spirit is a powerful ministry. How many years was Jesus' ministry on this earth? How many years is the ministry of the Holy Spirit? Now, how many years now? (2022) plus. And it will continue till Jesus comes again. So we have the most powerful spirit. आमच्या भितर पवित्र आत्मा आहा जो आमकां सील केला आमच्या आत्म्यांक. भाव भयणांनो, सैतानाच्यो फोटी आयको नाकात. Once saved is saved. Once sealed, you are sealed. Once you are given the gift of the Holy Spirit, it is there with you forever. जेन्ना तुका एकदा देवान पवित्र आत्मा दिलो तो दिलो आनी तो परत घेयना. पूण आमकां दुसरो आवाज आयको येता. तो सांगता तुका, ना, तुजें पुनर्जीवनपण जावंक ना,
तूं आजुनूय आपणाचोच, तूं म्हाजें भुरगें, आनी तूं म्हणटा ना 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 पयलें सांगलें तुवें ह्यो म्हाका फोटी, आतां हांव आयकोना. नाव आय एम नॉट गोईंग टू लिसन टू युअर लायज. इट इज रिटन, आय एम सिल्ड विथ द होली स्पिरिट. यू कॅन टच मी. You have no right over me. I am the body of Christ. 1 Corinthians 12:27 says, I am the body of Christ. He is the head. I am the body. You see the authority, who I am in Christ. See, if you don't know your identity in Christ, anybody will come and bash you up. But if you know the identity in Christ, you will always live a victorious life. जेन्ना तूं जेसू क्रिस्तान कोण पळय ती तुका खबर आसतली, जोयतीवोन जिवीत जियेतलोय, शेळलेलें जिवीत न्हू. आनी आमी कितें उलयता भाव भयणानू, शेळलेलें जिवीत आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. त्यो सैतानाची उतरां भाव भयणानू. ना म्हाजेशीन कांयच ना म्हणटो तूं म्हणटाय सुर्गेच्या बापाय लागीं कांय ना. तूं म्हणटाय म्हाका सावूदूच ना. तूं म्हणटाय म्हाजो जेजू ताका दुयेंस आसा. बिकॉज यू आर स्पिकींग अगेन्स्ट वॉट गॉड इज सेयींग अबाउट यू. ही इज सेयींग बाय माय वुंड्स यू वर हिल्ड, एंड यू आर सेयींग म्हाका सावूदूच बरी ना. आय एम नॉट, आय एम फिलींग सो वीक. And he's saying, I am your strength. I am your strength. But I am contradicting the word of God by making wrong statements. सगळ्यान सिंपल तुमकां सांगता भाव भयणानो. Very simple thing that I am telling you, you put it into your heart and never let it go out. Just like the way Jack and Jill is still in your heart. Let's sing Jack and Jill, all of us. How many years became now? How many years? You see, we remember. Now what I am going to tell you, remember this. God requires your word. God requires your word. देवाक तुजें एक उतर जाय. जे तूं उतर उलयतले तें देव घडोवन हाडटा. God requires your word of faith, not a word of fear. When you speak a word of fear, you have tapped into the kingdom of darkness. But when you have spoken a word of faith, the angels, the Holy Spirit will bring it to manifestation. Very simple. Very simple. That is why you see, whenever somebody is calling us, we don't give them a chance to speak the facts. Stop. Somte, born, what is? I understood. Start. Give the word of God. Because when you are speaking, okay, how many of you all think that Satan can read your thoughts? How many of you all think that Satan can read your thoughts? Okay, how many of you all think that Satan can't read your thoughts? पळया आतां 15 लोक हांगर आहा. Only 15 people are there in this. Only 15 people are there. Rest are dozing. ती हे सायडीनूय ना, ते सायडीनूय ना, मदली वाट घेवन आहा. दुरीक जाल्यांनी. They don't want to say yes, they don't want to say no. No, Satan cannot. Satan cannot. Only God knows your thought. But Satan can understand how you are reacting to your 5 senses. Satan can understand how you are reacting to your 5 senses.
Your five senses tells him what is there inside of you. कळ्ळें तुमकां भाव भयणानो, 5 आमच्यो केंद्र आहात सेन्सीस तेजेर कळटा. आनी आमी कितें चिंता, ताका आमचें कळटा, सगळें खबर आहा ताका. ना, ही इज अ लूजर. ही हॅज लॉस्ट. ही इज अंडर युअर फीट. प्रूव करूंक, तुज्या पांया तोलाक हा म्हणून प्रूव करूंक देवाच्या उतरान, काय तुमी मानून घेता हांवें कितें सांगलां तें? यू ऑल बिलीव वॉट आय एम सेईंग इज ट्रू? or you all want me to prove what I have said, that Satan is under your feet. सांगा, कितकी जाणां म्हणटा हांवें सांगलां तें सारकें. पळय, हांव म्हाजी क्वेश्चनां आसता ती कॉन्ट्रोवर्शियल. पयल्याच तुमकां हांव सांगता, माय क्वेश्चन्स आर कॉन्ट्रोवर्शियल. कितकी जाणां म्हणटा जें हांवें उलयलां सैतान तुज्या पांया तोळाक आसा तें सोत, आनी कितकी जाणां म्हणटा हांव कितें उलयलां ती फोट. म्हणटकीर तें आनीक तुमकां हांव स्क्रिप्चर सांगना तर, कित्याक तुमी जाणात. कोण नॉक नाल्यार एफिशियन्स 1 सकयल गेल्या उपरांत तुमकां कळटलें. जस्ट गो डावन. Okay, Angor, Ephesians 1:22. And has put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. He is the head. You are the church is the हेडीक पांयां आसता काय बॉडीक पांयां आसता? पांयां कोणाक आसता? कुडीक पांयां आसता काय तकलेक पांयां आसता? म्हणटा देवान जेजून आमच्या तोळाक घातला ताका, जिखला. आनी तो म्हणटा जी म्हाका पदवी दिल्या देवान, ती पदवी हांवें तुमकां दिल्या. आतां हांवें ताका म्हाज्या पांया तोळाक घातला, आतां तो तुमच्या पांया तोळाक. बरें, तुमकां कितक्या जाणांक पळोवंक जाय तुमकां ऑलरेडी स्वर्ग फावो जाला पळय तो? कितक्या जाणांक पळोवंक जाय तुमकां ऑलरेडी स्वर्ग फावो जाला पळय तो? How many of you all want to see whether heaven has been opened for you? I said no that time. Heaven has been opened for you. So let's prove in the word of God. Ephesians 2:5-6. Even when we were dead in sin, had quickened us together with Christ. By grace you were saved, and raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. And has raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. म्हणटा फुडें आपूण करतलो काय ऑलरेडी केलें म्हणटा? जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता, जो कोण जेजू म्हणटा म्हाजो सोमी दोनी सोरवंडार, जो कोण पुनर्जीवन जाल्लो आसा, तो म्हणटा ऑलरेडी तुका स्वर्गार आपणें तुका ऑलरेडी जागो तयार केला. यू ऑलरेडी द सिटीजन ऑफ हेवन. ऑलरेडी द सिटीजन ऑफ हेवन. नॉट यू आर गोइंग टू बी द सिटीजन ऑफ हेवन. ही इज सेइंग यू आर ऑलरेडी द सिटीजन ऑफ हेवन. दॅट इज वाय आय एम सेइंग ही ओपन्ड हेवन फॉर यू and closed hell for you. So the benefit आमकां जेजू क्रिस्तान बेनिफीट कितें आहा तें पळोवंक जाय. बेनिफीट, यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन. पूण आमी कितें चिंता, स्वर्गार वयतलो काय हांव, इफेनान वयतलो काय हांव. मोच्च्या आदी आनी म्हणटा जेजू म्हाका तुज्या लागीं व्हर, जेजू म्हाका तुज्या लागीं व्हर. जेजून ऑलरेडी तुका वाट तयार केला. जो मेरेन तूं जेजून आहाय. अगेन John 15:1 says, I am the vine, you are the branches.
As long as you are in the vine, straight to heaven. Straight to heaven. आंगोर थंय भटकता आत्मो कांय ना. स्ट्रेट फ्लायओवर. सारको फ्लायओवर तयार केला तुका. So what is the benefit of being born of the Word of God? These are all the benefits of being born of the Word of God. That is why the Word of God takes the topmost place. आमकां खबर नासली भावा भयणांनो, कित्याक आमकां शिकोवंक नासलें. आनी हांव नोको म्हाज्या मांयक कशें खबर आसलें पळय तें. म्हाजी मांय सुबेज शिकलेली नासली, पूण म्हाज्या मांयक हें खबर आसलें देवाचें उतर वाजूंक जाय. आनी ती म्हाका सांगताली देवाचें उतर तुवें वाजूंक जाय. आनी डेली बायबल घेवन बसयताली. पूण तेन्ना जाणवाय नासली, पूण एटलिस्ट कोत्तालो हांव सांगलां पळय तें. पूण त्या टायमार हांवें वाचलेलें तें आतां म्हाका उगडास येता. बिकॉज द होली स्पिरीट रिमाइंड्स यू द स्क्रिप्चर्स. म्हणटो भावा भयणांनो, हेज्या पयलीं कितें जालां तें नाका. आतां देवाच्या उतराक पयलो जागो दी. कितकीं जाणां हांगा मडगांव सायडींतलीं आहात, मडगांव सायडींतलीं. एवरी संडे भावा भयणांनो आमची पनिनो देवाचें उतर आमी परगट्टा. एवरी संडे. आनी नवे नवे प्रिचर, जशी ही सिस्टर आमची काल what is your wife's name? Anisha. Anisha जी प्रिचिंग करताली. एक म्हयनोच जाला, पूण काय बरी नाचताली हांगर. तुमकां आतां पळय बरें हांसोंक येयलें, पूण यू सॉ द कॉन्फिडन्स. Now she was not born a Catholic, but she accepted Jesus Christ as the Lord God and Savior, proclaiming the gospel. So that is why don't remain there. Start coming here. God has given you the strength, and it comes from the Holy Spirit. म्हणून चिती नाकान भाव भयणांनो, ना तो एनॉयंटेड आहा तेजेशीन जातलें. God is not a partial God. He is not a respecter of person. I am not very educated, honestly. Not very educated. That is why I landed up in the police department. Because there was no education. सगळ्यान एड्युकेशन ना नाल्यार इजी सगळ्यान कितें काम मेळपाक पुलीस डिपार्टमेंट. दांडो घेवपाचो, उबो रावपाचो. नॉलेज व्हडली नाका, घे आनी उबो राव थंय. पूण जेन्ना देवाच्या उतरान येयलो, जाणवायेन वाडत गेलो, I have completed 33 years of service. I have not worked one day outside in the public. Not one day in the public. God's favor was there on my life. I always worked in the office, in the computer section, all these sections. 33 years of service. So you see, God makes ways. म्हणटत भावा भयणांनो, जेजू क्रिस्तान आमकां कितके बेनिफिट्स आहा. आधार कार्ड आसलें म्हणटत तुमकां कितक्यो बेनिफिट्स मेळटा. सगळ्यो स्किमी मेळटा न्हू आधार कार्ड आसलें म्हणटकच. तुयेशीन आधार कार्ड ना, चल गो यू हॅव नो आधार कार्ड, गो, तुका काय मेळचें. GMCन वचोन पळया, GMCन वचोन पळया, आनी GMCन ते पळयता, किधर से है, वो कारवार से है, पैसा भरना पड़ेगा, वो लाइन में खड़ा हो जाओ. कित्याक गोंयकारांक न्हू, गोंयकारांक फ्री, कोण भायलो येता ताका पयशे दिवं. म्हणटत कितें भावा भयणांनो, बेनिफीट आहा.
जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान येयल्या उपरांतूय तुका बेनिफीट आहा आनी ह्यो बेनिफीट स्वर्गा वयले. सर्गीचो बापूय फूल, नथींग मिसींग, नथींग ब्रोकन, कांय तुणें करिना भाव भयणान. आमी फकत अंडरस्टँड जावपाक जाय. वी ओन्ली हॅव टू अंडरस्टँड माय रिचीज इन क्रायस्ट जीजस. Our God is not a poverty God. You know, yesterday somebody sent me a video. And this video is of a Muslim priest who became a priest, a Catholic priest. And he's quoting the Bible and the Quran, and he's saying, even in the Bible, there is not much written on Mother Mary, but in Quran, there is one chapter which is on Mother Mary. He's saying, in the Quran, the name of their prophet is only 6 times. But the name of Jesus is 23 times. The name of Jesus in the Quran is 23 times. Now that is what the video is saying. I don't know. I have not read the Quran. But he was a priest. So he must be speaking the truth. So what I am trying to tell you, when you understand the word, you know what are your benefits. And when he started seeing the differences, he took a jump from this religion to Christianity. Because he understood, if 23 times the name of Jesus is there, then Jesus is the true God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, let's understand, my dear brothers and sisters, what are the benefits. One Corinthians 2:16. 1 Corinthians 2:16. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Why do we have the mind of Christ? It is because we have the Holy Spirit. Now, Holy Spirit is connected to God the Father, God the Son. Whatever is happening over there is coming and telling you, this is going on over there. Huh? It's coming for your benefit. Ahead of time, he comes and tells you. The Holy Spirit tells you ahead of time. John 14:26 says, he tells you things to come. And I have experienced this. I have experienced this. He told me before things will come. Many a times. Like yesterday. Okay. This is just, I'm not trying to impress you all. How many of you all have, how much money do you spend on your haircut? The ladies spend a lot. Men's 100 rupees is the highest. Woman, she's saying 500. Yesterday I had taken my dog to the doctor. And the doc said, you have to give this dog a haircut. Because he had got those knots. So he said, you'll have to give a haircut. So I went to give a haircut to the dog. Haircut and all they do, whatever they do. Like, what do you call? Grooming, no, for what you all do. Your facial and your legs and all, everything. Full package. Yeah, full package.
So your full package will come to around 3,000. 4,000. Ah? Na? 3-4,000 na? Une? No, but I am saying, if you, sometimes for the wedding and all you all do, no. I'm not saying you all do it every day. No, I'm not accusing you all. You all can be very frank. It happens, no. 3,000. So we gave the dog. She said, you come after 2 hours. So we gave the dog and we went home. I and my wife went home. We came after 3 hours. And now the time to pay, no? So I asked her how much is the everything that. So she made a bill. 3,050. So I said, for 1 year, for me it is for 3 years, that is enough. That money is enough for me for 3 years to cut my hair. So, but we love the dog. We spend the money. And one thought came in my mind. And that is why I brought this. I said, 3,000 I spent without crying. I didn't say anything because we love our dog. We have 2 pets, so we love our pets. And it didn't pain me also. But if the same thing, God loves us so much. What is pet? What is the love of God and what is the love of the pet? But supposing I had to give that 3,000 rupees to God, I would have thought 100 times. You know, this thought came to my mind. वो माझा विचार माझ्या मनान येयलो की हांव माझ्या सुण्यांक लागून 3,000 मोडपाक रेडी आहा. पूण म्हाका तर देवाक लागून हे 3,000 मोड मुटलेले नाल्यार हांव कितको रडपाचो. म्हाजी बायल PPC नासली. म्हणटत PPC नासली म्हणटत कितें जाता, कलेक्शनाक ती घरांनी भोंवचें पडटा न्हू. Church you have to go and collect the money, no. So what happens when you go to collect the money? तुमच्या पादिगाराक आनी कांय ना, फकत पयशेच जाय. आतां आयकता कोण वयता पळयता आयकता. But just see, we cry so much to give maybe 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. We cry. And that thought came in my mind. It didn't even pinch me to give that 3,000 because I know how much I love my dog. But how much our God loves us. Why are we stingy towards God? You want to grow financially, my dear brothers and sisters. It is the seeds that you are going to sow in the kingdom of God that is going to bring a harvest. And I have been telling this because, you know, in my heart is burning. माझे काळीज उलपता जेन्ना आमचो क्रिस्तांव आसलेलो लोक गोरीबसाणीन जियेता. सर्गीचो बापूय सगळ्यान व्हडलो बापूय, सगळ्यान व्हडलो गिरेस्त देव, आनी तेजी भुरगीं गोरीबसाणीन जियेता कित्याक सिस्टम उजार करिना. गिव एंड इट शॅल बी गिवन. दी आनी देव दितलो. दामून चेपून भरून वतोसोर मनीस तुज्या येवन उटयेन घालतलो. आनी भाव भयणानू, हांव तुमकां कितें सांगता तें म्हाज्या लायफान घडलां म्हणून सांगता. म्हणटकूच तुमी चिंती नाकात तुमच्या बोल्सांतले पयशे काडूंक सोदता म्हणून. हांव डोंट थिंक दॅट आय एम ट्रायंग टू रिमूव मनी फ्रॉम युअर पॉकेट. I am telling you the key for your finances to grow.
And I have testimonies after testimonies of people who have sowed in the kingdom of God and everything has fallen in place. There was one man I was ministering and he used to come to Panino. He had a loan of lakhs of rupees. Came 3 Sundays. 4th Sunday, all his loans were cleared. Supernaturally, not by him also. Not by him paying any money. Not by him paying the money. See, you can pay the money and clear your loan. He didn't clear the loan, somebody else cleared the loan. Because you do God's system, God is going to bless you. The kingdom of God works on a system. We don't follow God's system. Praise God. So, we have the mind of Christ. And I will give you a testimony about my daughter. That day I started, but, I moved into some other area. My daughter was an average student. Maje chodu average shikpak, 35%. Muntogo 35% पडटा आनी आमकां जाय ते बरें शिकलेले. कोणाक नाका आवय बापायक आपणाची भुरगीं बरीं शिकलेलीं, सगल्यांक जाय. म्हणटो 2 स्क्रिप्चर भाव भयणांनो हांवें म्हाज्या चेडवाक दिल्या. वो एक 1 Corinthians 2:16 आनी ताणें बरोवन दवरलो. सगल्या घराक लायले स्क्रिप्चर. टीव्ही फ्रिजीचेर लायलो, आपणाच्या रुमान लायलो आनी येता वयता ती पळयता आनी तो स्क्रिप्चर म्हणत आहा. Everywhere she is going, she is looking at the scriptures and confessing the scriptures. I have the mind of Christ. Second scripture is Philippians 4:13. I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. 2 scripture continuously म्हणत आहा. She said it for 3 years. Continuously for 3 years. Philippians 4:13. 3 वर्सां ते देवाचें उतर उलयत रावले थांबोंक ना भाव भयणानो. जायते टायम कितें करता आमी उलयता आनी मागीर थांबता. म्हजें चेडूं थांबोंक ना म्हणत रावले. SC6 61% येयले. 35चे 61. आतां शिकपाची उमेद येयली. पयलें म्हणटाले ना SCC जाल्या उपरांत पुरो डॅडा आय डोंट वॉन्ट टू स्टडी. I will be like you. हांव तुज्या भाशेन जाता, म्हाका शिकपाक नाका. म्हणटकूच जेन्ना 61% पडले तेन्ना ताका बरें दिसलें. उमेद येयली, आतां कॉलेजीक आपूण वचोंक शकता. Her interest to go to college is rising now. So she went to college. And when she went to college, she's still confessing the scriptures. The last exam she answered, she got 90.7. 90.7. From 35 to 90.7. Because she was confessing the word of God and saying, I have the mind of Christ. I can do all things to Christ Jesus who strengthens me. Now what happened in between is this word of God started to manifest in her life. हे देवाचे उतर तेज्या भितर मॅनिफेस्ट जावपाक लागले. हे भितर तेजे उतर तेज्या भितर घडोवन येवपाक लागले. आनी भाव भयणांनो, हांव मिनिस्टर करतना ही गोवायकी हांव कोणाक मिनिस्टर करता तांकां सांगता. आनी हांवें कितक्या भुरग्यांक पयल्या भाव भयणांनो ज्या लेवलाचेर आसलेली दुसऱ्या लेवलाचेर पावल्या. हे म्हाज्या चेडवा लागीं येण जावंक हांवें दुसऱ्यांक दिलें हें उतर आनी दुसऱ्यांनी हेजेर वाड पयल्या हें हांव तुमकां सांगता. पूण थांबोंक पारोना भाव भयणांनो, थांबोंक पारोना.
काय जायना, हें उतर आपणें म्हटलें काय जायना, ना घडटा तें. तूं म्हणत राव, आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट, आय कॅन डू ऑल थिंग्स टू क्रायस्ट जीसस हू स्ट्रेंथन्स मी. शी सेड इट फॉर अराउंड 6 years, 6-7 years. सो 7 वर्सां ते म्हणटाले. मागीर बाहाट जालें, मागीर ताका गरज नासली तेजी. पूण ज्या मेरेन गरज आसली ते घरान आसले ते. मागीर ताका ते बाहाट जाले. मागीर चलता भोंवता ते म्हणटाले. देवाचें उतर साश्टीक उतर जावन आसा भाव भयणांनो, हें घडोवन येतलेंच. देवाच्या उतराक अंडरएस्टिमेट करिनाका. देवाक उतर जाय. देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उचार आनी हें घडोवन येतलें. हांगर देवाचें उतर म्हणटा, बट वी हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. म्हणजे आमी जेजू क्रिस्तान येयल्या, तांकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. भितरल्यान भाव भयणांनो पवित्र आत्म्याचो विजडम तुमकां येतलो. विजडम म्हणजे कोंकणी जाणवाय. पवित्र आत्म्याची जाणवाय तुमकां येतली. रिलीज जाता ती भितरल्यान. कित्याक तूं म्हणटाय न्हू, जेन्ना तूं आय एम ब्लेस्ड म्हणटाय, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑलरेडी दॅट ब्लेसिंग हॅज कम इनसायड ऑफ यू. यू आर कन्फेसिंग इट एवरी डे. पूण आमकां कितें दिसता भाव भयणांनो, कितें सांगता हे आमकां कन्फेशन कर म्हणून. जेन्ना भाव भयणांनो तुज्या आंगान कसले पिडा आहा, तुज्या आंगान जावं तुज्या फायनान्साचो प्रॉब्लम आहा, कितें आहा, तेन्ना देवाचें उतर बॉम्बार्ड करीत राव, बॉम्बार्ड करीत राव, बॉम्बार्ड करीत राव. कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन घे. भावार्थाचें पावल मार. हें घडोवन येवपाकूच जाय भाव भयणांनो. मनशाचें उतर न्हू हें देवाचें उतर. वो फोटींग देव न्हू, वो देव आपणाचें उतर घोडीन हाडपी देव. ही इज अ गॉड हू परफॉर्म्स. ही इज अ फेथफूल गॉड. Every day you are confessing, you might not see the manifestation that day, but it has already started working the day you said it the first time. आमी अंडरएस्टिमेट करता. आमी चिंता केन्ना जातलें, आमी तेजेरूच आमचो नियाळ केन्ना जातलें, केन्ना जातलें, केन्ना जातलें. कितक्या जाणांनी घरा कडेन माड लायला. हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव अ कोकोनट ट्री एट होम? खूब जाणां गोंयकार आहा. म्हाका सांगलें अशें घडलें म्हणून. प्रेज गॉड. म्हणटकच हो आमकां जेजू क्रिस्ताचें मन आसा. हे जेजू क्रिस्त आमकां उक्तापे कोत्ता हे सगळे गूट. 1 Corinthians 12:27. Now you are the body of Christ. Now you are the body of Christ and members in particular. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड सगळीं जाणां जी जेजू क्रिस्ताक आपणायल्यान. This is only to those who are in Christ. These facilities, these benefits are for those who are in Christ, who are in the vine, and the branches are rooted in the vine. These benefits are for all those who has accepted Jesus as their Lord, God and Savior. Now you are the body of Christ and members in particular. सगळी आमी एक एकली जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी आमी कितें चिंता भाव भयणांनो. आमकां खबर पासून ना आमचेर देवान कितें मागलेलें आहा पळय तें. जायते टायम भाव भयणांनो, आनी हांवें जायते टायम हें सांगलेलें आहा. जेरमाया 29:11 आमी वाचता. कितें म्हणटा जेरमाया 29:11? I have a plan for you, plan to prosper and not to harm you. म्हाका फायद्या खातीर के. म्हाका फायद्या खातीर हांवें स्क्रिप्चर म्हटलो की हांव उगी.
आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, अ प्लॅन टू प्रॉस्पर यू, म्हणजे म्हाज्या फायद्याक, आनी तुका हार्म करपाक न्हू, म्हणजे तुजें वायट कितें करपाक न्हू, हें म्हाज्या फायद्याचें न्हू. म्हणटच हांवें तो तितकोच वाचलो. 12 आनी 13 कितें म्हणटा? 12 आनी 13 कितें म्हणटा? तेजेर कोणाचो नियाळ ना. 12 आनी 13 कितें म्हणटा तेजेर कोणाचो नियाळ ना. 12 आनी 13 कितें म्हणटा? तूं आपणाशीन यो आनी आपूण तो तुका सांगतलो. देवाचो प्लॅन आहा तुका, पूण तुवें कोणाक विचारला? आपलें म्हणटा गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी, गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी, गॉड थँक यू जीजस, गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर मी. अरे वॉट इज द प्लॅन? यू डीड यू आस्क वॉट इज द प्लॅन? Did you ask what is the plan? You are saying God has a plan for me. But did you ask what is the plan? See, you stopped only at the things which benefit you. Like 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24 आमी कितें म्हणटा? By the wounds of Jesus. फायद्याक न्हू, फायद्याक न्हू. तेच्या वयर कितें म्हणटा कितकीं जाणां सांगूंक शकता? तेच्या वयर कितें म्हणटा पळय ते कितकीं जाणां सांगूंक शकता? Christ has borne our sin in his body, that having died to sin, we may live through righteousness. By his wounds you were healed. म्हणटात यू वर हिल्ड आमी धरता, वयर कितें म्हणटा तें पळयना. आतां हांव सोंतपणान हांव जेजू क्रिस्ताचें सोत, तेणेन म्हाजें दुयेंस व्हेलें, ह्यो फुडल्यो आमकां ना. जितको बेनिफीट तितकोच घेतलो सकयलो. म्हणटत कितें जाता? मॅनिफेस्टेशन तुका पळोवपाक मागीर टायम लागता. जेरेमाया 29:12 आनी 13 वाचा आनी पळया हांव कितें सांगता पळय तें. देव म्हणटा आपूण तुका सांगतलो, यो म्हाजीशीन, भासाभास करुया. यो बॉस म्हाजीशीन, भासाभास करुया, आनी आपूण तुका सांगता म्हाजो प्लॅन तुका कितें आहा पळय तो. पूण आमी भासाभास करूंक सोदिना, आमकां टायम ना. क्योंकि सांस भी बहुत ही आतां येतलें. इट वील कम नाव. what time it comes? 2 o'clock. आतां ती कोबार जाली म्हाका दिसता सिरियल. आमी हांव पळयतालो पळय केन्ना ती. आतां आमगेर TV बंद आहा. मागीर कितें जाता भाव भयणानू, आमकां ह्यो संवसाराच्यो सिरियली बऱ्यो दिसता. तो तेज्या घोवाक घेवन गेलो, तो मागीर तेजे बायले वारी आहा, आनी फुडें कितें जातलें तें आमकां खबर आहा. अरे फाल्यांची बेस्ट हा, फाल्यांची चुकय नाका. आतां गजालींनी सांगता, शेजाऱ्याक सांगता फाल्यांची सिरियल बेस्ट हा, फाल्यां तो मरे हो तेजे बायलेक घेवन पावतलो. जेजून पेद्रूक कितें सांगलें आनी पेद्रून जेजूक कितें सांगलें तें आमकां खबर ना. ती आमकां खबर ना. अशें घडटा भाव भयणानो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट स्क्रिप्चर घेवया. Ephesians 2:10. I am the workmanship of God. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. आमकां ऑलरेडी देवान मागलेली आहा. कित्याक? बऱ्या कामांक. वर्कशॉप म्हणजे कितें? वर्कशॉप पळयला तुमी, गॅरेज पळयल्या, कितलें तुटलेलें मोडलेलें जें आहा तें हाडपाचें सारकें करून वचपाचें. हें काम आमकां दिलां. कोण तुटलेले मोडके येता बरें करपाचें, टाकटीक करपाचें. फॉर गूड वर्क्स. बऱ्या कामांक लागून देवान तुका हे गिफ्ट्स दिल्या. पवित्र आत्म्याचे जे गिफ्ट्स असतात ते तुज्या बऱ्या कामांक लागून.
Sister, if you go to Ephesians, no, not Ephesians, 1 Corinthians 12, 7. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all, or for all. आमकां जी पवित्र आत्म्याची देणी मेवता ती आमच्याच फायद्याक लागून न्हू भाव भयणांनो. तुका फायदो जातलोच त्या देण्याचो, पूण तुज्याहून सुबेज फायदो तो दुसऱ्यांक जावपाक जाय. आतां एक सुपरमार्केट कोण चलयता, व्हडलें मॉल एक चलयता समज, आनी एक व्हडलें सुपरमार्केट आहा, कितें जाय पळय तें मेवता तितून, आनी हे नॉर्मल शॉपां आहा तेंच्याहून उण्या प्रायजान. आतां हे सुपरमार्केट आहा पळय तेका त्या पात्रांक फायदो आहा, तेका फायदो आहा. आतां ह्या सुपरमार्केटान जायतो लोक येता, तांकां फायदो आहा. कित्याक भायर गेल्यार तुका म्हारग मेवता, हांगर तुका 50 रुपयांक मेवता, ती भायर वो 70 रुपयांक आहा. तसोच पवित्र आत्मो जेन्ना तुका देणें दिता तेन्ना ते तुज्या फायद्याक, म्हणजे कोण शॉपकीपर ओनर आहा त्या मॉलाचो तेज्या फायद्याक, पूण तेज्याहून सुबेज फायदो जो कोण तितून भितर येतलो पळय तेका. कळ्ळें भाव भयणांनो हांव कितें सांगूंक सोदता तें? देव पळय तुका देणी दिता, ही सेइंग यू आर माय वर्कमॅनशीप फॉर गूड वर्क्स. म्हणजे आपणें तुका असो आकारलेलो आहा, आपणें तुज्या भितर इतकी बदलणी केल्या आतां की वच आनी बरी कामां कर, आपणाचें फळ वच आनी दुसऱ्यांक दाखय. नाव यू आर द वर्कमॅनशीप ऑफ गॉड. I am statement. In Christ I am the workmanship of God for all good works. बरी कामां करपाक. उगडास दवरा भाव भयणांनो, जो जेजू क्रिस्तान आसता तो आपणाक लागून जियेना. एग्जाम्पल घेवया. एक झाड, व्हडलें झाड, आनी जायते उनेत आहा, आनी दनपारची 12 जाल्यान 12 o'clock in the afternoon, it's very hot. Now you want to be under this shade. Now what this plant is doing, what this tree is doing, it is taking the sun on itself and giving you the shade. कळ्ळें कितें जाता तें? आपूण उन्यांत आपूण आपणाच्या झाडाचेर पानांचेर घेता आनी तुका सावळी दिता. बेनिफीट ऑफ ऑल. आंब्याचें झाड आमी रोयता, आंबे येयले, भरपूर येयले. तूं खान कितके खातले? 2 डझन 3 डझन, बरें 5 डझन धरले तुवें तुका, आनी येयल्या 50 डझन. कितें करतले? दितले. You will distribute the harvest that God has given you. So God gave you a harvest, not to be stingy. ते काड आनी कुसोंक दवर आनी मागीर पांटलो व्हर आनी भायर उडय, आनी आमच्या आंबे मुगो पिड्यार जाले. अरे पिड्यार जावपाक कित्याक दिले? कोणाक दिवंक जाय. Do we say this? We have a great harvest and we could not eat, man. And we had to throw it out. Why you had to throw it out? You should have given it to someone, no? God gave you a harvest to be a blessing to somebody.
last this season, last season, God gave us a bumper harvest. I had told this over here. Bumper harvest for mangoes. Bumper means very huge. Even we gave in our ward people, but still it is very huge. So my wife said, why don't we sell this? So we started selling. 12 mangoes. We are taking money for 12 mangoes. 6 mangoes we are putting extra. So God has blessed us to be a blessing. They are calling us and they are saying, Ari, we had asked only for 1 dozen. You have given me 18. 6 are from the Lord. See, God gave you a harvest to be a blessing. I'm not telling you what I have done. I'm telling you the spiritual lesson. I don't want to glorify me. I didn't get the harvest. हांवें झाडाक भरपूर हे सारे घालूंक नासले बेश्टच जाले ते देवान दिलें पीक मागीर कितें जालें God is showing his favor. We have 3 papayas in front of my house. Huge harvest for the papayas. Huge harvest. Still the papayas are there. 3-4 months after the papayas should go down. Even after the heavy rains, still the papayas are there and still it is giving a harvest. And our neighbors came and they are asking us, अरे कितें घातलाय पपायांक बऱ्यो जाता मरे त्यो. Because nobody is having that harvest what we got. Nobody else is having in our area. कितें घातलाय हांवें म्हणलें देवान दिल्या. God has given this harvest. What happens, my dear brothers and sisters? God blesses you to be a blessing. What I am trying to tell you is, when you are blessed, you are supposed to bless somebody. That is what the word of God is saying. To every man to profit with all. So तुका मेवले तूत घेवन रावले आनी मागीर म्हणटा अरे पिड्यार जाल्यो आमच्यो ना पिड्यार तुवें केल्योय दिव येताल्यो. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Two Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. I am saying what I am trying to show you is who I am in Christ. I am the righteousness of God. For he has made him to be sin for us. He was made to be sin. That means God the Father poured the sin of the entire human race on his Son. So he was made. He knew no sin. देवान मनशा काळाची पातकां आपणाच्या पुताचेर घातली. मेड म्हणजे घातली. ताणें करूंक नासली पूण तेजेर घातली. हू न्यू नो सीन. एक पासून पातक करूंक ना. जेजून एक पासून पातक करूंक ना. That we might be made the righteousness of God in him. तेणेन पातक घेतलें. कित्याक ताणें पातक घेतलें? कित्याक ताणेन पातक घेतलें? आमकां सोंतपण दिवपाक. So that we may declare ourselves righteous. So that we may declare ourselves
How many of you all declare every day that you all are sinners? How many of you all declare every day that you all are sinners? हांव पातकी म्हणून कितकी जाणां म्हणटा हांव पातकी. You are not agreeing to the word of God. You are not agreeing to the word of God. He is saying that we might be made the righteousness of God in him. जेजू क्रिस्ताक तो तुवें सोत मारलाय नाजाल्यार तूं तेजें सोतपण. If I declare myself as a sinner, I am a sinner. I am under the law of sin and death. If I declare I am the righteousness of God, that means I am a born again. I have the nature of God. And my nature cannot have sin. Although I may commit sin, but my nature does not have sin. Confusion? Confusion? Because we are taught. That is why I said, if you have an old bag, leave it behind. You have to agree to what the word of God says. We are making wrong confessions. God is saying, you are his righteousness. God is saying you are his righteousness. He paid the price. He paid the price for you to be righteous. You see, this is what is happening. We have wrong things taught to us and we continue in it. And it depends on language to language. In English it is proper, no? But in Konkani it is Aao Patki. Aao Patki Sot Purvidar Deva. But in English it is proper. So translation mistake. कितें केलें? पांव, उणो, कितें घालूंक? पांव घालूंक, उणो घालूंक? आतां पांव म्हटल्यार होय पांव. म्हणटच उणो घालून उडयलो. इंग्लिशीन सारक्या कोंकणीन रॉंग. भाव भयणांनो, आमी चेंजीस करपाक जाय, खंयसर चेंजीस करपाक जाय पळय थंय. And I am saying it in love. We have to do changes wherever it is required. I am not talking against anyone. I made my changes. You can make your changes. And many have made also. Many have got back to me and they have told me we have made the changes. त्या टायमार थोडी उगीत रावतात आनी कांय म्हणनात. कांयच म्हणनात, उगीत रावतात. ते सेंटन्स कवर जाल्या उपरांत मागीर फुडलें म्हणूंक स्टार्ट करतात. So I am agreeing to what God is saying. Now everybody comes with some misplaced words which were not translated properly. आतां पांव हो पांव सारको आनी पोदेरागेर वयता तेन्ना पांव दी रे म्हणना. तेन्ना हो पांव काडून दिता तुका तो? दिता? कितक्या जाणांनी हो पांव काडून दिला तुका? आतां ताका उणोय म्हणटा. उणोय म्हणटा. म्हणटा थोड्या ट्रान्सलेशनांनी उणो. म्हणटा आतां तें रॉंग न्हू उणो. आतां पांव थंयसर घातलेलो नाल्यार एक टायम रॉंग जावंक शकतालो. कित्याक होय पांव जावंक शकता. म्हणटा त्या टायमार भाव भयणांनो, जसो तांकां मेवल्या उतरां ती घातल्यात. पूण आमी आतां जाणात न्हू, आमी जाणवायेन आमी आतां देवाच्या उतरान आमी बोल्ल्या. खंय चेंजीस करूंक जाय ती आमी करूंक जाय भाव भयणांनो. कोणाक बोटां दाखोवपाची गरज ना. कोणाक म्हणपाचें आरे तूं रॉंग उलयता, तुका बोटां दाखोवपाक आमकां रोखडेंच कळटा. तुवें हें म्हटलें, तुवें तें म्हटलें, वो 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 ना. बरे भाशेन सांगूं येता. बरे भाशेन सांगपाचें. त्या मनशाक सजमोलें ना सजमोंक ना भाव भयणांनो. तुवें सांगलें काम कवर. काम कवर.
तुवें सांगलें सोजमोंक ना, नो प्रॉब्लम, एक दीस ताका कळोन येतलें. आमी कोणाक शिकोवपाक वचपाचें ना. नाजाल्यार ते म्हणटले तूं बिलिवर जालाय, तूं अमको जालाय, तूं प्रोटेस्टंट जालोय गेर. म्हणटत कितें जातलें, उलटी तुका नांवां पडटलीं. म्हणटत बरे भाशेन सांगलें, आयकोंक ना उगी रावलो. बी घातली तुवें, बी घालपाचें काम केलें. बी घातल्या उपरांत हार्वेस्ट कोण दिता, फळ कोण दिता? देव. हार्वेस्ट देवाचें. देव मागीर तें घडोवन हाडटलो, तेज्या टायमार तें घडोवन हाडटलो. पूण भाव भयणानो, म्हाका दिसता देवाच्या उतरां खंयसर आपणें करेक्शन करूंक जाय, कर. कोणाक सांगपाची गरज ना, कोणाक सांगपाची गरज ना. पूण आमी भाव भयणानो, फाल्यां देवाच्या फुड्यान म्हाका उबो रावपाक जाय. जेजूच्या फुड्यान म्हाका फाल्यां उबो रावपाक जाय. आनी जेन्ना जेजूच्या फुड्यान उबो रावतलो तेन्ना देव म्हाका विचारतलो, तुका खबर आसलें? देवाचें उतर म्हणटा कितें तें तुका खबर आसली? तुवें जेन्ना देवाचें उतर परगट करतालोय तेन्ना हें सत सांगलेलें? काय तूं भियेलोय कोण हे लोक सगळे आड उलयतात म्हणून आनी तूं भियोन तुवें सांगोंक नाय? आय एम रिस्पॉन्सिबल. आय एम रिस्पॉन्सिबल. God will ask me this question. Did you preach according to the word of God? Or did you go according to the traditions? So I am responsible for what I am preaching, and I am preaching the word of God. So don't get offended. I am just telling you, you are free to do the correction or not to do the correction. I am not contradicting anyone. I am saying it is not fitting the scripture that we are learning. God is saying that we might be made the righteousness of God in Him. We become righteousness by faith. The same righteousness that Abraham received was by faith, not by his works. By faith he received. Praise God. Hallelujah. Controversial म्हणना फुडें समती तोंड आबा पडली. Two Corinthians 5:20. 2 Corinthians 5:20. But you know, I am a bold preacher. You have not seen my boldness. I am over here controlling myself. You ask the people who come to Panino. You ask the people who come to Panino how bold I am. Because my crowd is also bold. They are ready to take what the word of God says. I am bold in my preaching. So I am not trying to satisfy somebody. If the word of God is saying, so is it. Praise God. Hallelujah. रागार जायना कान भाव भयणानो, तरी म्हाका हालेलुया तरी म्हणा. Praise God. Hallelujah. 2 Corinthians 5:20. I am an ambassador for Christ. I am. Ambassador म्हणजे कितें? Ambassador ती आदी गाडी येताली ती न्हू. कितक्या जाणांनी एम्बेसिडर गाडी येताली ती पयली आदली? आदलो लोक ते जाणा आसतलो. एम्बेसिडर गाडी आसली. बट आय एम टॉकिंग अबाउट द एम्बेसिडर हू कम्स एंड रिप्रेजेंट्स अ कंट्री. जे आतां अमेरिकाचो, युकेचो एम्बेसिडर तुका आसता, आमच्या इंडियेक येतात ते, आनी ते रिप्रेजेंट द्या कंट्री. तेंच्या हांगर ऑफिस आहात. दे आर रिप्रेजेंटींग द्या कंट्री इन इंडिया. आमी खंयचल्ले एम्बेसिडर? स्वर्गा वयले. तेंच्याहून व्हरते. कोणाहून व्हरते? एक कंट्रीक रिप्रेजेंट करता पळय. आमी कंट्रीक रिप्रेजेंट करिनात, आमी स्वर्गाक रिप्रेजेंट करता.
हालेलुया, हालेलुया. कळ्ळें तुमकां हांव कितें म्हणटा तें? नाजाल्यार तुमच्या हालेलुया सैतानाक थापटा पडोंक जाय आसलें. वी रिप्रेझेंट हेवन ऑन अर्थ, नॉट US, UK, this country, that country. We represent the heaven. स्वर्गाक आमी हांगोर, आमी स्वर्गा वयल्यान आमी हांगोर देवाचे म्हणयारी. We represent, we are the ambassadors of Christ. Now then, we are ambassadors of Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ, steady be you reconciled to God. So I am representing the Most High God. Say, I am representing the Most High God. I am representing the Most High God. That is what you are. That is what you are. If you know who you are in Christ, you will not live a beggar's life. And you will say, brother, तुका preach करपाक बरें, काय न्हू तुका, तूं आपल्या हांगर फुड्यान रावला आनी उलयताय. I have experience, that is why I am telling you. I have experience, that is why I am telling you. How many people have been to Panino? Ask these people if I have experienced. You meet them separately and ask if I have experienced what I am speaking. I am telling you what I experienced because I have the word. And what I speak has to come to pass because it is God's word. What I speak has to come to pass because it is God's word. It's not by my power, but by the power of God. What He has promised, He delivers. He's not a liar. So if He is saying, I became poor so that you might become rich, then you have to become rich by default. You have to become rich by default. Don't have a beggar's mentality. I choose the path. I am who I am because Christ lives in me now. You see, the change comes when you understand who you are in Christ. The love God has for you, He wants to give you His kingdom. Luke 12:32, I think so. He wants to give you His kingdom. Not just some things, all things. All things. You see, we are ambassadors of Christ. We represent the Most High God. I'm not talking about me. I'm talking about you all. You all represent the Most High God. Wherever you are, where you stand, the line starts. Where you stand, the line starts. You and God is majority. Say, I and God is majority. I and God is majority. You don't require majority. You and God is majority. Because you are serving the Most High God. Can we take what is ours? My dear brothers and sisters, what we are trying to teach you all is who you are and not what Satan is telling you about yourself. We are backing up with the word of God. He does not have a word. Show me his book. This word will come to pass for all eternity. He tells you only lies. That you have nothing. You have lost everything. You are a beggar. But the day you are saying, Lord, you became poor for me so that I may become rich. As you are confessing and taking a leap of faith, you will see how God is manifesting in your life.
I've seen it happening in my life, my dear brothers and sisters. And God is not a respecter of person, that He is going to only give me and not going to give you. If you agree with Him, He is going to give each and everyone, numbered, each and everyone the same measure. What you are believing. See, I am not believing because the facts, the world is telling me a lot of things. You are thinking how the money will come, how my loans will be cleared. Follow the system. Follow God's system. Your money shall come in abundance, over and above. My dear brothers and sisters, just before the pandemic, and that by that time I was in the Word of God. Just before the pandemic, my friend was going to buy a car. And he said, I am taking it on loan. And I told him, no, you should not take your car on loan. I said, withdraw your provident fund. Buy it cash. And whatever installment you are going to put, you put it in your provident fund. But buy it in cash. Immediately the pandemic came. Until today he is saying, if I had not taken the advice you gave me, I would have been in a big mess. You see, sometimes you have to hear the voice of God. God is speaking. And I have seen also many people who have taken loan are still paying the loans. Because loan is a scheme. Loan is a scheme of Satan. Loan is the scheme of Satan. Remember this. Loan is a scheme of Satan. Now you will say, how do we do it? Ask for God's wisdom. And He will show how you have to do it. After that, my dear brothers and sisters, I have never taken a loan till now. Till now, I have never taken a loan. Before I came in the Word of God, I did everything on loan. But once I understood God's system, I never took anything on loan. Everything cash. How do I do it? How do I do it? You will say, what is the formula? When you require a growth in your finances, when you require a good harvest, what will you do? Sow good seeds. So I started sowing in the kingdom of God. Before I'm planning to do something, I'm already sowing in the kingdom of God. And as I am sowing in the kingdom of God, here there is a rise. Supernaturally the money is coming. Supernaturally the money is coming. And then the money is ready. Go and buy cash. Because God is going to give you a rise. He said 30, 60, 100. When you sow the seed, the harvest shall be 30, 60, 100. So the harvest was coming. It shall come because it's God's promise. And it works all the time. You ask this girl who is sitting over here. Supernaturally, money is come in her account. And the bank people are confused. This girl in front. The bank people are confused. How the money came in her account? God sent it. You don't be confused. Because you are looking with man's eye. Man's eye is a confusing eye. The bank officials are thinking how the money came into her account.
God can speak to people and the money will come. God will speak to people and the money will come. That is how it works. That is how it works. Which area you require growth, there is where you are going to sow. Whatever area you require a growth, that area you have to sow. And then you shall have a great harvest. And you ask people who have sown, they will tell you. Ask Brother Johnson, he will come today. He sows 90% back what he receives. Whatever he receives, he sows 90% back. And the fold is 100 again. The more you sow, the more you harvest. The more you sow, the more harvest. But we see, we are so फेविस्टीक लागला. आतीक घट जाल्या, बोटां सुटना. मागीर सुटले तरी हें उरलां. हें म्हणटा उरला पळय ताणी नाका म्हणटा, पुतून काडटा. 4 सुटलेलीं, निमणें उरलेलें सोडपाक. कितें म्हणटा, सैतान सांगता, अरे बाबा आहा ते तूं घालयता. काडले पुतून घातले बोल्सांत. मोन जाल्ले अशी. बेसांव इतके लागीं पावल्ले, काडले पुतून बोल्सांत घातले. प्रेज गॉड. Hallelujah. So you are ambassador of the heaven. म्हणटोत हेवेनाचो एम्बेसिडर गरीब आसता. भाव भयणांनो, हेवेनाचो एम्बेसिडर गरीब आसता. प्रेज गॉड. Hallelujah. Thank you, Jesus. John 1:12. I am the child of God. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believes on his name. See, there is a step that we have to take. But as many as received him, have we received Jesus as our Lord, God and Savior? To them he gave his power. He gave power to become the sons of God. He has given you the power. He has given you the power to become his sons and his daughter. Accept him and you become his son and his daughter. Even to them that believes on his name. So the choice is mine. Do I want to become the child of God? Or do I want to become the child of Satan? देवाचे भुरगे म्हाका जावपाक जाय काय सैतानाचे भुरगे जावपाक जाय? देवाचो आवाज आयकतलो काय सैतानाचे आवाज आयकतलो? देवाची उतरां आयकतलो काय हे संवसाराची उतरां आयकतलो? चॉयस म्हाजो. चॉयस म्हाजो भाव भयणांनो. God, just because I am preaching the word of God does not mean my wife and my children will get salvation. पुतून म्हणटा, just because I am preaching the word of God, that does not mean my wife, my children will have salvation. हांव देवाचें उतर परगट करता म्हणून म्हाज्या बायलेक, म्हाज्या भुरग्यांक साल्वसांव मेवतलें म्हणून गॅरंटी ना. साल्वसांव कोणाक मेवता? कोण जेजूक एक्सेप्ट करता. हांवें देवाचें उतर दिलें, म्हाज्या बायलेन आनी म्हाज्या भुरग्यांनी एक्सेप्ट करूंक ना, नाल्यार तांकां कशें मेवतलें? इंडिविज्युअल. तूं ग्रूप हांगर ग्रूप घेवन वचोंक शकना. इंडिविज्युअल. साल्वेशन इज इंडिविज्युअल. यू एक्सेप्ट इट. यू कन्फेस फ्रॉम युअर माउथ. Put the word of God into your heart and confess out from your mouth. Individual. Salvation is individual. साल्वसांव दर एकल्या एकल्यान आपणाचें मालून घेवपाचें.
उगडास दवर भावा भयणांनो, ना तो ब्रदर प्रिचर न्हू, तेजी आख्खी फामील वयर वयतली. पळयत नाल्यार तो एकलोच वयर आनी बाकीची सगळी ते सायडीन आहा. तशें ना भावा भयणांनो. इंडिविज्युअल आय हॅव टू एक्सेप्ट मी, आय, द बेनिफिट्स आय एम द चाइल्ड ऑफ गॉड. When you accept Jesus as your Lord, God and Savior, He gives you the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So the choice is mine. हांव देवाचें भुरगें, नाजाल्यार हांव देवाच्या भुरगे भाशेन हांवें जिवंक जाय. जेजू क्रिस्तान रावंक जाय. जेजूक सांगूंक जाय, तूं म्हाजो व्हडलो भाव, चल खानार हात घाल आनी भोंव तेज्या वांगडा. Jesus Christ is your elder brother. जेजू क्रिस्त तुजो व्हडलो भाव. कितके जाणांक व्हडले भाव आहा? व्हडलो भाव कितें करता? आपणावून धाकटे आहा तांकां सांबाळता काय सांबाळना? व्हडलो भाव धाकटी भुरगीं आसतना धरता. व्हडलो भाव आहा आनी स्कॉलाक वयता. व्हडलो भाव आपणाचे धाकटे भयणीक सांबाळता. तो तेच्या हातीक गोट धरतलो, ताका घेवन वयतलो, हातीक गोट धरतलो, ताका घरा हाडटलो. व्हडलो भाव. ही नोज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. Jesus also knows his responsibility towards us. आमचो हात धरता, righteous hand. He holds us by his righteous hand. आनी भोंवता. You have an elder brother who is God. You have an elder brother who is God. तुका व्हडलो भाव आहा तो देव. तो देव जावन आसा. आनी तुका ताणें स्वर्गीच्या बापायचे भुरगे केला. थ्रू क्रायस्ट यू हॅव बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड. सो ही इज युअर एल्डर ब्रदर. टेल युअर एल्डर ब्रदर. स्कॉलान केन्नाय दादागिरी जाली, व्हडलो भाव आहा आनी आमी कितें करता? धांवता. समज ताका बाबा म्हणटा, बाबा बाबा ताणें म्हाका हें म्हटलें आं. जावं इंग्लिशीन, ब्रदर ही सेड ऑन दीस थिंग्स फॉर मी. तो म्हणटा, हू सेड, हू सेड, हू, टेल मी, शो मी. आनी तो वयता आनी ताका सांगता, यू डोंट नो हू आय एम, यू डोंट नो हू आय एम. आनी तो बाबडो थंयसर तेजो वारो देंवता. आमचो व्हडलो भाव जेजू. जेजूचें नांव घेवन सांग, व्हडलो भाव म्हाजो हो, तेजो वारो देंवतलो, फुस जातलो. ते हे पळयल्या तुमी, व्हडले पळय हे आसतात, व्हडले प्रोग्राम आसता, ते वाऱ्याचे बलून्स आसता, ते हालतात. वारो सोड तेंचो, फुस करून देंवतले. देंवतले सारकें. हांव कितें सांगता तें सारकें. जेजूचें नांव घे, देंवसार सोमतो गेलो सकल. आमी घेयनात भावा भयणांनो, जेजूच्या नांवांक पदवी आहा. देर इज नो नेम अबाव द नेम ऑफ जीजस. यू कॉल ऑन टू जीजस. जस्ट से जीजस. I don't know whether I have told that testimony over here. There was a couple going on a godly couple, okay, going on a steep slope. It was climbing, and there was a sharp turn. And on this turn, there were a lot of cows who were crossing. Now they can't see anything that side. So what he did, there was little way to go from this side. Now he's going on the wrong side, trying to go from the wrong side, and that side the vehicle is coming. Now there must be a bang, because the vehicle is coming, he is on the wrong side. Wrong side in आहा तो. ही गाडी हूंय वचपाक जाय आसली, गाडी हूंय वचपाक जाय, गाडी हूंय वयता. तेजी दुसरी सायडींतल्यान तेजो रस्तो घेतला, आनी ते सायडींतल्यान गाडी येता आनी टायम ना.
रिएक्ट करपाक पासून टायम ना, कित्याक टर्न आहा. ते बायलेन जिजस म्हटलें. भाव भयणान तूं बायलेन फकत जिजस म्हटलें, तांकां खबर पासून ना थंयसरली गाडी ते सायडीन खंय पावली पळय ती. जेजूच्या नांवान पदवी आसा. जेजू म्हटलें तेन्ना आख्खी गाडी त्या आंच बडव्यांनी उखल्ली काडली आनी ते हाडून घातली. That is the power in the name of Jesus. You have to call on the name of Jesus. Every mountain will melt like wax in the presence of God when you take His name. सगळे दोंगर मेणाचे वाती भाशेन गोवन वयतले भाव भयणानो. आमी नको आमचो देव कोण पळय तो. आमी आमच्या प्रॉब्लमाचेर आमचे प्रॉब्लम पळोवन आमी देवाक आमच्या धाकटो केला. तुज्या दोंगरावून तुजो देव व्हडलो. दोंगरांक तुज्या व्हडलें करिना काय, तुज्या देवाक व्हडलो कर. तुजे दोंगर धाकटे धाकटे जावन नाच जातले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. बरें आहा भाव भयणानो. हें जेवण बरें आहा उत्मीक. शुअर काय म्हाका खोशी करपाक वय म्हणटा. I have an anointing for the Holy One. I have an anointing for the Holy One. Or I have an anointing of the Holy One. 1 John 4:20. 1 John 2:20. 1 John 2:20. But you have an auction from the Holy One, and you know all things. Put NKJV, sister. NKJV. Yeah. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. You have an anointing of the Holy One. You have the anointing of the Holy One म्हणजे तुका पवित्र आत्मा आहा. पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटींग तुजेर आहा. आदल्या करारान भाव भयणानू कोणाक एनॉयंट कोत्ताले. आदल्या करारान कोणाक एनॉयंट कोत्ताले नाल्यार तेजेर तेल घालताले आनी ताका एनॉयंट कोत्ताले. सेपरेट ताका तेल लायताले आनी ताका एनॉयंट कोत्ताले. नव्या करारान पवित्र आत्म्यान तुका एनॉयंट केल्लो आहा. कितके डिफरन्स आदल्या करारान आनी नव्या करारान. तेल बानी घालपाची गरज ना. आत्मोच तुज्या भितर एनॉयंटिंगाचो. यू हॅव द एनॉयंटिंग ऑफ द होली वन एंड यू नो ऑल थिंग्स. तुका सगळें खबर आहा कित्याक तुजो पवित्र आत्मो तुज्या भितर आहा. तो देव. ही इज गॉड and he is connected to the Father and the Son, and he knows all things. What is going to even happen, he knows already, because he is connected to the Father and the Son. आनी हांव जायते टायम भाव भयणानू हो स्टेटमेंट करता. तूं पवित्र आत्म्यान तो जियेताय. दुसरे टायम जेजू येवपाचो आहा तो आदी फुडें तुका सांगतलो. जेजू येवपाचो टायम जाला, रेडी राव. तुजें तेल तयार दवर. तुजी वाट तयार कर. आतां तुका वाट चलपाक जाय. तुका सांगतलो. He is there to be a witness for God the Father and God the Son. उगडास दवरा भाव भयणानू. आमी नकोत आमी जेजू क्रिस्तान कोण पळय ती आमचेर मागणी आसा पवित्र आत्म्याची. आमी मागलेली पवित्र आत्म्यान. We have the anointing of the Holy Spirit upon us. We are anointed, we are separated. And we know all things, not some things. All. सगळें आमकां खबर आहा कित्याक पवित्र आत्म्यांक सगळें खबर आहा. आनी जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यान रावतलोय, पवित्र आत्म्याशीन तुजें इंटिमेट रिलेशन आसतलें, तेन्ना तुका सगळी सुजमणी मेवतली. हांव कितें सांगूंक सोदतां तें तुमकां कळटलें त्या वेळार.
Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Go to 27, sister, on the same, this, on 27. But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teaches you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and that is true and not a lie, just as has taught you, you will abide in him. See, this anointing is so great. The Holy Spirit is your teacher. He will teach you all things. सगळें तूं जाणाय ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारपाचो गरज आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. उबी रावया. तुमकां बरो न्यूज जेवणाचो टायम जाला. हाडां मातशी लूज जाल्ली न्हू. उबी राव. सारकें बरें बसून बसून स्पिरिच्युअल एक्सरसायज करा. मातशी लूज जाया. प्रेज गॉड. जेवणाक मातसो जागो करा. बरें गरम गरम जेया. प्रेज गॉड. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमी. सर्गीच्या बापा, ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे तुजें उतर जें आमकां तुवें शिकयलाय. आमी जेजू क्रिस्तान कोण, ही सोसमणी तुवें जी आमकां दिल्या देवा, ती आमच्या काळजान घर जावनी. आनी आमी जेजू क्रिस्तान स्वर्गाक रिप्रेझेंट करता. वर्ती आमी भुरगीं तुजी, आनी आमकां जाय पळय तें तुवें फावो केलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. कांयच आमकां तुवें उणें धरूंक ना. तुज्या पवित्र आत्म्यान सगळी देणी तुवें आमकां दिवन धाडलेली आसा. तुजें गूट आमकां दिसान दीस उक्तापे कर. हें उतर आमी जियोवपाक, आनी हें उतर जें आमी शिकयलां पवित्र आत्म्या, तूं तेंच्या लायफान घडोवन हाड. ह्या मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.